Ina. Yes, sister. Praise God. सुरुवातीची म्हणून होय होय. बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोयीस्कर आमचो देव म्हूण आमी मनान धरुया. ताणेंच आमकां रोचल्यान ताच्या आदी आमी आसा. ताची पोरसां आमी ताचे हिंडात शेळयो आमी. आर्गां दिवन ताचे दारवटे आमी उतरून काडुया. ताका वाकाणून ताच्या मंदिरांत आमी भितर सरुया. दिनवासनेच्या उल्हासांनी ताच्या नांवाची कीर्ती गाजोया. सोयेस्कर कितलो बरो ताचो मायेमोग सासणाक तोखता. पिडकेचे पिडकेक तो सदांच विस्वाशी. बापा जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्या वरवीं आमी एकठांय जाता ह्या वेळार ह्या जाग्यार ह्या फोरमांत कोणया. आनी तुवेंच आमकां एक एकल्याचें नांव घेवन तुवें आमकां एकठांय केल्यान. जायते येवपाची आसात कोणया आनी हे वेळार येवंक आडकोडेन आसात तांचेय दोनया तूं नांवां ओळखताय. आनी तूंच तांकां वावराडी धाडून तूं तांकां तुज्या उतराशी हाडटाय. मोगाच्या पवित्र आत्म्या हे वेळार हे उतर तूं आमकां स्वर्गांत राज्यांतल्यान ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्या वरवीं तूं आमकां शिकयतलोय. हे उतराची जाणवाय आमच्या दवरेकेंतल्याच्या काळजांत रिगूंक आमकां समजिकायेचो आत्मो आमकां फावो कर हे वेळार. हो आत्मो दोनया आमकां तुजी शिकोड अदीक आनी अदीक आमची आत्म्यांतली वाडूंक आमच्या भावातूय गोठ जाता दोनया. तुजें उतर आयकून आमी तें पाडटा तेन्ना. देखून बापा हे वेळार हे उतराची समजिकाय आमच्या आत्मीक काळजांत आत्मीक मन आनी आत्मीक आमच्या कानांनी आनी दोळ्यांनी कित्याक हे उतर जिवे जावन आसा तें बलिश्ट जावन आसा दोनया. आनी तें जेजू मनशाक एक नवें जिवीत दिता. तर बापा पुता पवित्र आत्म्या आमकां हे वेळार सगळ्या पवित्र आत्म्याचे माखणेन आमी एक जाता आनी हेच उतरा उद्देशी आमकां अदीक तूं बलिश्ट आनी काळजीदारपण तूं आमकां फावो करताय. देखून बापा हे वेळार हे उतर तूंच जावन आसाय. हे उतरान तूं हाजीर जाताय आमच्या आत्म्याक एक जाताय तूं दोनया. आनी हेच उतर आमकां दोनया दुसऱ्यांक दिवंक आमकां तूं बलिश्ट करताय. तर विचून काड दोनया दर एकल्याक आमकां तुजें उतर परगटूंक हे नव्या सुमानांत फुडल्या सुमानांत हे उतर दुसऱ्यांक दिवंक आमकां अदीक बोलवंत कर दोनया. कित्याक तूंच आमच्यान तें करूंक जाता. आमचे वरवीं कांयच घडोना दोनया पूण तुजे वरवीं सगळें तें घडोवन येता. देखून हे वेळार आमकांच आमी हे वेळार समर्पण करता तुका पवित्र आत्म्या हे वेळार. आनी हे उतर आमकां सत वाट आनी जिवीत जावन आसा. तर हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन आमेन आमेन. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Praise Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Janina. Praise Jesus. Amen. Amen. Praise God. Okay, testimony ha कोणाली? हे पण जायते असतले testimony. Praise God. Hello. जेसू कारका. Praise God. म्हजी एक टेस्टमनी म्हणल्यार म्हजी बायक टू व्हीलर चलयता आनी ती टू व्हीलर बायक म्हजी सारकी येश कोन जाल्ली सारकी ओल्ड जायत येयलोली. चली कोडमेलोली आनी सकयल सगळें हालताली बा. तर हांवें मिस्टराक सांगलें की मुगे एकले शेजारी एकले भुरगे हा तेका हांव ती मातशी सारकी करता आनी दिता ती बायक. तो म्हणूंक लागलो आतां भुरगीं तेसो बायक चलयतली म्हणूंक लागले. आतां भुरग्यांक सगळें नवी नवी जाय म्हणूंक लागले. तितल्यात हांवें तोंड बंद केलें.
जालें आनी मुगे बायक गेली आनी हांव कोणागेर गेलें तीन कोणागेर हांव गेलो कडेन आसतना 2-3 बायकां थिंग भायल्यान तेगे घरा कडेन आहाय आनी एक बायक थिंग आहा आनी ती सगळी उक्ती केलोली आहा उक्ती केली आनी बरी पेंट मारले आनी ते काम चलता तर पळयतात म्हाका चट्ट करून नदर दिली त्या बायकाचेर पळय म्हणून आनी म्हज्या मनाक आयलें की बायक काडून ह्या मनशा कडेन दिवपाक आनी मागीर तो भायर सरतकच तो दादलो घरांतूं भायर सरतकच हांवें तेका विचारलें बाबा तूं बायक सारकी करून बीन दिता काय कितें पळय म्हणूंक लागलो तर हांव मुगे एक बायक घेवन येता म्हणून हाड म्हणूंक लागलो आनी आतां ह्या दिसांनी तेंगे हिंदूची फंक्शन हेका लागून आपूण घरा आसता म्हणूंक लागलो तेन्ना आपूण तुगे करून दिता म्हणलें बरें वेकेशना 5 दीस तेका हॉलिडे आहलोली हांवें बायक व्हयली आनी तेज्या हातीन ती दिली आनी दिता आसतना हांवें डायरेक्ट व्हरोन दिवना हांवें पवित्र आत्म्याच्या हातीन घाल पवित्र आत्मे ही बायक तुवें म्हाका दिलोली इतली वर्सां तुवें ती चलयली म्हाका राखोन सांबाळून सगळी वाटाणे भोव करून ती चड उजार जाली कित्याक देवाच्या वावरान ती देवाच्या नांवानूच ती हांवें घेयलोली आनी जेजू सांगलो जेजू ही बायक हांव घेता पूण तुज्या वावराक ती उजार चड कर आनी खरेंच ती इतली उजार जाली ती सामकी काबार जालोली म्हजी बायक ऑल एवरीवेर आय वॉज सेफ इन दिस बायक बट 2 टायम्स ही बायक मातशी अशें करून कितें जावपाचें वखदां जाताली खूंय हॉल्ट आसतना जाताली हांव सुरू करची न्ही पयलीं कितें तरी इफेक्ट दितालें आनी थिंगाच ती दाखोवन दितालो म्हाका आनी म्हाका खंयचो प्रॉब्लम हे बायकीन जावना आनी हांव घालता आसतना दिता आसतना पवित्र आत्म्या ही बायक हांव तुज्या हातांतल्यान त्या मनशाच्या हातान हांव ती समर्पण करता तूं पळय आनी कशें कितें तें सगळें कित्याक आतां हांव तेज्या हातीन घालता हांव कांय नको बायकाचें कितेंच काम पूण तूं जाणा तुवें म्हाका वयला ह्या जाग्याचेर तुवें म्हाका दाखयला आनी तुज्या हातांतल्यान हांव तेज्या हातीन ती हांव दितां दिलें आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका 6 दिसान तूं यो हांवें म्हणलें बरें 6 दिसान मागीर 6 दिसान म्हाका आतां जाय बायक आनी म्हाका खंयच वचपा मेळना कितें केन्ना काय म्हाका ती बायक म्हाज्या हातीन येवन ती म्हाका जाय आसलोली मुई तरी देवाच्या उतरां खूंय वचों अशें देवाच्या वावरांत चड करून 6 दिसा तेणें म्हाका फोन केलो तेगे मिस्टिजान तूं आयज बायक व्हरों येनाका फाल्यां यो म्हणून हांवें म्हणलें बरें बायक दुसरे दिसा हाडूं वचतालें 7 दिसा बायक सारकी शोरूमांतली भायर काडनाय ते भाशेन बायक केल्या आनी हांवें ते बायकीचे पयशे देखून पयलीं कितेंच विचारूना कितले पयशे ती हांवें ती चलोवन पासून पळोवना बाय तुगे बील दिगो तुगे मिस्टरान बील दिला म्हणून वय म्हणला तो भायर सरला तसो तो येवसर राव हांव नाका म्हणला तेणें बील तुका बरोवन दवरला आनी बायक चावी घेवना तें कडेन चलोवन चोवना पूण ती अशी आहा ती पयलीं आनी तेंका पयलीं जाप करपाक गेलें जाप केल्यार बाय तुगे पयशे कितें जाले आनी हांवें काडले तेणें सांगलो तेज्या सुबेज पयशे दिले आनी तें बील तेका क्लियर केलें क्लियर करतकच हांवें तेका चावी दी गो बाय म्हणलें तुका आहा चावी म्हणला चावी दिली बायक काडली आनी बायक हांवें स्टार्ट केली बायक स्टार्ट करनाका अशी पवित्र आत्म्या आर्गां दिली ती बायक चयल्या सारकी आतांच शोरूमांतल्यान भायर काडून नवी हाडनाय ते भाशेन ती बायक इतलें पवित्र आत्म्या आर्गां दिली पळय म्हजी मनां आहलोली ती हांव कोणाकूय दितलें आनी हांव एक नोई घेतलें पूण पवित्र आत्म्यान म्हाका ती दवरली पवित्र आत्म्यान नोईक जाय नेत त्या मनशा कडेन म्हाका पयल्यान दाखयली आनी ती बायक हांवें केली हाव द होली स्पिरीट वर्कड एंड शोड मी I thanked my Lord. So wonderful. Wonderful. So yes, he has blessed you to be a blessing, Janina. Praise Jesus. Yes. Praise Jesus. Wow. तशें आमचे म्हजे बले 2 जाणां एक भयणी येयल्यो देवाच्या उतरान कोणीक म्हणजे भयणीन तेंका सांगलें तूं आमगेर वच तें तुका देवाचें उतर तें बरें अशें बरें पासात जायना म्हणून पूण ती तिगांय पळय ती 2 फावट भाशेन म्हणचे येयल्यो 2 जाण भयण्यो आनी आदले दिसा आनी एक
पूण तेंची कितली बाबडे तेंका देवाच्या जेजूची ओळख सारकी तेंणी इस्कुटान सारकी पवित्र आत्मा तेंकडेन उलयलो पूण एकूच मात तेंका जालें तेंका बाबड्या वाचूं येना आनी म्हणूय येना बायबल वाचूंकूय तेंका येना आनी दुसरी कितें काय म्हणल्यार तेंका बाबड्यांक मोबायल ना कितें व्हिडिओ धाडून तेंका आयकतल म्हणल्यार तुमणी कांय जायना पवित्र आत्म्यातल्यान तुमकां ओळखलें जेजू म्हूण तुमची सगळीं तुमकां दाखयतलो. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. Wow. Praise God. देखो पवित्र आत्म्यान तांकां सारकी तुजी बगलेकू धाडली. होय. Praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Beautiful, Janina. आणि आपणा म्हणटा ती असली देवाची हें केन्ना कळना म्हणटा आमकां सोप केन्ना आमी आयकोना आपणा म्हणटा जायती कडेन आमी रितीर गेले रितीर आयकले रितीर केले पूण हें सोप म्हणटा तें आमकां केन्नाच ओळखून येवना. आनी एक बायल येयली म्हाजी ती एकूय बरें वाचूं येना बरोवपा येना कांय येना पूण ते साली तुका विचित्र भास कळटा ना म्हणा लागली. हे वेळार म्हणे तुका विचित्र भास पवित्र आत्मा दितलो तुजेच भितर हा आनी पवित्र आत्म्यान ते विचित्र भाशेचें तिका देणें फावो केलें ते दीस. She was so happy. 65-year-old lady got the gift of tongue when she came to know it was within her. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Praise God, Janina. Thank you, Holy Spirit, for creating a mighty warrior like you. Amen. Arkanchesu, wallo shipai. I have that desire. जेजूच्या राज्यांत. Arkanchesu. कोण हा दुसरो? आनी कोण हा कोण पूण हा? Come on, come on. Time waste करून नाकाय मागीर आमकां उतर आयकपा मेळना सारकें. चलाय चलाय भयणानो सांगाय. Praise Jesus. Praise God. Hello? कोण उलयना? जेजू कारगा. कारगा. Hello? बाय मारिया खूप टेस्टिमनी आज आसूंक जाय. होय आहाय ब्रदर आहाय. कालच्या बुधवार दीस आमी शिकवण दिल्या की आता सगळ्या सातांक मागणे करचे सोडपाचे आणि फोकस जावन डायरेक्ट हाय कमांडा कडे वचपाचे. Yes. Brother. They are coming. They are coming. Praise Jesus. Praise Jesus. आम्ही कालच्या बुधवार दीस आम्ही कितें शिकला की आता आमचो आता गुड्डो हा वयर सारको हा. आता मोदल्यान वशें आनी तशें आनी वशें वचपाची गरज ना. आमचो आता वास्ता आमचो व्हडलो वास्ता हा आता सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून. Jesus. जीसस. बरें हांव एक भवायकी दिता. होय दी ब्रदर. काल कितें घडलें? काल हांव जेन्ना घरा आसलो म्हाका एक फोन कॉल येयलो. कोणें म्हाका सांगलें की ब्रदर तुजे कडेन उलोवंक जाय. आनी कित्याक उलोवंक जाय कित्याक कोणें म्हाका एक स्क्रिप्चर दिल्या आनी त्या स्क्रिप्चराची म्हाका सजमणी जाय. हांव त्या बायले कडेन केन्नाच उलोवंक ना. हांव तिका नोको केन्नाच उलोवंक ना केन्नाच पळोवंक ना. म्हणून ती जाणो की म्हजी सिस्टर इन लॉ थंयसर काम करता आनी ती म्हणूंक लागली ओ म्हजो ब्रदर इन लॉ कितें देवाचें उतर शिकता तो तुका त्या उतराची सजमणी करता. म्हणून ती कॉल करता म्हाका आनी म्हणटा ह्या उतराची सजमणी कितें? तर हांवें म्हणलें हें उतर तुका कोणें दिलां? हें म्हणूंक लागली म्हाका कोणें दिलां. कित्याक दिलां? तें ती म्हणूंक लागली हें म्हाका असो त्रास आहा होय त्रास आहा होय हा आनी देखून म्हाका हें उतर दिलां. ह्या उतराची सजमणी कितें? हांव म्हणलें पळय तूं एका दोतोरा कडेन वेशी जाल्या तो दोतोर तुका सांग जाल्यार तुका इंजेक्शन जाय म्हणून आनी त्या उपरांत तूं दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन वचत जाल्यार ताणें म्हाका इंजेक्शन दे म्हणून सांगलां. तो इंजेक्शन दितलो तुका? तो दिवचो ना. तो म्हणटलो अरे बाबा कितें जालां बसतलो कितें त्रास आहा कितें करपाचें आहा. तो इंजेक्शन दी आनी तुवें थिजर घेवंक ना हांगा येयला इंजेक्शन घेवपाक. म्हणजे हांव आतां ताणें सांगलां म्हणून दितलो इंजेक्शन. ती सजमली हांव कितें म्हणटा तें. म्हणटच हांवें म्हणलें तुका प्रॉब्लेम कितें आहा तें देवाचें उतर सांगलें तें सोड तें मागीर पळोवया आमी.
कोणे सांगला उतर ते तुका सोजून हांव दिता पूण पयले म्हाका सांग तुजे त्रास कितें ती म्हणूंक लागले पळय ब्रदर म्हाका हें जाता म्हाका एसिडिटी हा हें हा तें हा खूब त्रास हा आनी तेजे उपरांत म्हणूंक लागली पळय ब्रदर घरान खूब त्रास हा घरकार युके हा हें हा तें हा तर हांवें म्हणलें हें तुका देवाचें उतर दिलां वय की ना बरें हांव तुका आतां विचारूंक हें मातशें सोड आतां हांव तुका विचारूंक सोदता तुका त्रास चलता तुज्या कुडीन जेजू तुका बरो करतलो तुमकां सगळ्यांक कितें दिसता जाबाब कितें दिलेली ती होय कोत्तलो ओय कोत्तलो कोत्तलो जाणांक आमी अजुनूय म्हणटा कोत्तलो अजून पासून इंग्रेज मातीन आमी आयताराच्या आयतारा दिसपट्टे मिसाल दिसपट्टे तेल कोत्ता कित्याक तो कोत्तलो हे सगळे आमच्या जिवितान कोत्तलो वय की ना काय सांगलें तुका आयज बरी खबर दिता कितें म्हणूंक लागली कोत्तलो की ना 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 केलां केलां केन्ना केलां हांव उलयता तेन्ना केलां म्हणून ना 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 आतां करूंक ना 2000 वर्सां पयलीं जेजून खुर्सार सगळें केलां वाव आनी त्या उपरांत तिका सगळी सजमणी दिली तेच्या उपरांत ती म्हणूंक लागली म्हाका ब्रदर आतां म्हाका सजमणी व्हरली म्हणजे हांवें आर्गान दिवंक जाय आनी ते आपणाक जाय बरें म्हणलें आतां बरी सजमणी बरें हांव मागणें करच्या पयलीं तुज्या जिवितान कसले तुका बॉक्सांनी दिवंक जाय कितें तुका प्रॉपर्टीचो प्रॉब्लम आहा हांव नको पवित्र आत्म्यान म्हाका कित्याक प्रॉपर्टीची खबर तिका विचारली प्रॉपर्टीची कितें खबर त्रास आहा तुका वय म्हणूंक लागली म्हजे पाय मायन म्हाका बाट बेसान दिवंक ना बाग दिना दुसऱ्यांक दिला म्हाका दिवंक ना हांवें ते पुर्तुगेजाचो लॉ चलता आमच्या गोंयांत हांवें सिग्नेचर दिवंक ना म्हणूंक लागली बरें केलें म्हणलें म्हणटा तूं गोट धरून रावले आनी देंवचानूय तुका गोट धरून रावला म्हणलें कित्याक म्हणटाय म्हाका रायट ना हांवें म्हणलें पळय तांकां खोशी ना तुका दिवपाक ताका दिवपाक खोशी आहा तूं कित्याक तुजे चपके मारताय भितर तूं सोड तुका दिना जाल्यार तूं कित्याक ती जर मागताय कितलीं वर्सां गोट धरून रावलाय कित्याक तूं हे त्रास घेताय आनी म्हणून लागली पळय आमकां युके वचूंक जाय कितें ना कितें आडकोला घरकार हा 7-8 वर्सां पूण आमकां वचपाक मेळना कितें तरी मातशी आडकोड हा हांवें म्हणलें पळय ते सिग्नेचर मार दी तुका आतां तुजी पेकोणी मेवतली आनी त्या विजा जें आतां दोतोरान गोट धरलां तेंय सगळें बरें जातलें बरें म्हणूंक लागली तूं सांगताय जाल्यार हांवें म्हणलें हांव सांगता म्हणून न्ही तूं फाल्यां म्हणटली तुवें सांगलें म्हणून हांवें सिग्नेचर मारली तुका दिसता की खरें तुका जाय देवान तुका खूब बेसांवनी म्हाका भरपूर बेसांवनी बोल्ला म्हाका सिर्वीस हांगा आहा गोरकार युके तुका तिचो कित्याक आशा पडल्या त्या बाटाचेर सोड दी वचनी पळय तुका बी घालपाक मेवता तुज्या भावाच्या जिवितान वय सारकें म्हणलें इतलें म्हाका देवान बेसांवनी बोल्ला कित्याक म्हाका आशा ताचेर हांव आयजूच वचून सिग्नेचर मारून दिता हांवें म्हणलें जेन्ना तुवें हो थाराव घेतलोय आतां सैतानान तुज्या जिवितान सगळें घट धरून आसलें तें सगळें पयस जालें आतां तुका तुजी पेकोणी फावो जातली आतांच ह्या वेळार आनी जी आडकोळ हो जे त्रास सैतानान दवरले तुज्या जिवितान ते ब्लॉक करून दवरल्या तुजो विजा येवपाक तुज्या भुरग्याचो विजा तुज्या घरकारा बरोबर रावपाक तेंय आतां सगळें उक्तें जातलें आनी तुका बरो तुजें जिवीत बरें जातलें म्हणून आयजूच तयार आहा आनी भाव भयणीनो पयलीं म्हणून तूं म्हणटाय म्हणून हांव करता मागीर म्हणून हांव आतां म्हाका सुजमणी मेवल्या आतां हांव जाणो कित्याक हे सगळे म्हणजे सैतानान त्रास केले आनी त्याच वेळार मागणें करून तिका त्याच वेळार तिका आपली कुडीन पेकोणी फावो जाली हांवें तिका सांगलें ही तुका पेकोणी फावो जाली जाल्यार तुका दिसता ती आडकोड जी देंवचारान गोट धरल्या ती आडकोड पयस जावची ना थंय म्हणूंक लागली हें जालां जाल्यार हांव सत मानता की तेंय जालें म्हणून हांवें म्हणलें तें जालें म्हणून आतां तूं तयारी कर सुटकेस भर सगळें तयार दवर कितें करपाचें आहा तें तयारी कमेस कर कित्याक इतलीं वर्सां पळोवपाक तूं हें करताली तें करताली तयारी कर आनी काल भाव भयणीनो तिका तेची मिलाप फावो जाली कित्याक तिका उतराची सजमणी मेवली उतराची सजमणी मेवली कितले फावटी भाव भयणीनो आमी मागणें करता हांव कितल्या लोकांचे कोण कोले उडयता ती सजमता की हांव मागणें करीत जाल्यार देव आयकतलो
तिका हांव म्हणटालो काल हांव मागणे करीत देव आयकता तुजे मागणे आयकोचो ना तुका आयज सजमणी मेळले म्हणून आयज हांव मागणे करचो ना तूं मागणे करतली आनी तुका तुका तो फायदो जातलो खूब पाटी लोक कितें करता भाव भयणीनो हांव तुका खरेंच सांगता ती सजमतात प्रिचरा कडेन वा कोणा पाद्री कडेन वा पाप साहेबा कडेन वचत जाल्यार तो मागणे करीत जाल्यार देव आयकना आयकात देव ताजे मागणे आयकना तुजे मागणे आयकना तुजे मागणे आयकना अशें कांय ना ज्या दिसा म्हाका उतराची सजमणी मेवता जेजून कितें केलें तें आनी जी आडखळ हांवेंच म्हज्या जिवितान हाडली म्हज्या बोगसणे दिनासतना रावून तेन्ना ते बोगसणे दिवन आतां म्हाका जिवितान सगळें उक्तें जाता कित्याक देवाक जाय आपल्या भुरगीं बरे भाशेन रावली बरे भाशेन त्रास केली तांकां बेसांवनी बोरली कित्याक जेन्ना ती बेसांवनी बोरतात ती ह्या जाग्यार येतात आनी आपली गोवायकी दितात Praise God. Amen. आनी जेन्ना आमची गोवायकी ना हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो की देव आतां आमच्या जिवितान न्हिदला और आमी न्हिदल्या कोण न्हिदला देव न्हिदला वा आमी न्हिदल्या आमी आनी भाव भयणीनो हांव जाणो तुमी सगळीं देवाचें उतर आयकोंक येतात होय सगळीं येतात देवाचें उतर आयकोंक पूण आमच्या जिवितान सदां व्हडली मिलाक जाता की आमी रातीक न्हिदता आनी सकाळीं उठची जाता आनी एक दीस मेवता आमकां आनी एक दीस मेवता देवाची कृपा देवाची काकूट देवाचो मोग आपणावपाक जेन्ना तो अजून आमकां जिवा दवरला इतलो लोक मरोन गेला कोविडा टायमार पूण आमी अजुनूय जिवी आहात कित्याक ताका मोहिमा ताका वाखाणणी ताका दिनवास ताचें नांव वयर आख्या संवसारान वाचपाक देखून भाव भयणीनो जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा आमचो संबंद ताचे बरोबर गोड जाता आमच्या जिवितान एक ना एक गोवायकी सदांच आसतली एका दिसा आसतली कोणाक तरी आमी पावतले देव आमकां सदांच पावता आमी कोणाचो आदार करूंक पावतले आमी आमची गोवायकी दिवंक पावतले कितें कशे भाशेन देवान आमच्या जिवितान बरें केलां वय आमच्या जिवितान खूब बऱ्यो वस्तू करता पूण भाव भयणीनो ह्याच सुमानान पळयात तुमी कितें घडलें म्हज्या जिवितान म्हजी दुसरी चली आतां UK आहा आनी तिजो पुलीस रिपोर्ट ती विसरली पुलीस क्लियरन्स करूंक जाय आसलें म्हणून कितें घडलें पुलीस क्लियरन्स करपाक ती सुमार 10 दीस पयलीं गेली UK हाय ब्रिटीश कमिशन इंडियन कमिशनर ते आमच्या गोंयांत धाडले दिल्लीक धाडले दिल्लींतल्यान गोंया पावले आनी तूं जाणय आमचे गोंय तिचो ते पावता हांगा ते पावता ते म्हणून सगळे आपले जॅम काडून आमले न्हिदोन आमले काम करतात कितें तांकां कितें पडलां ताका अर्जंट आहा पूण कितें घडलें भाव भयणीनो पळय देवाची काकूट देवाची दोतोराय कोई आसता आपल्या भुरग्याच्या कामाचेर तो जो पुलीस ऑफिसर आसलो त्या दिसा म्हज्या सासूमायगेर येता त्या दिसा म्हजी मिसीस आनी म्हजी दुसरी चली जी पुनाथान येयली ती फकत आपले शामायक मेळोवपाक गेल्ली त्याच वेळार तो पुलीस ऑफिसर भितर सोदता त्याच वेळार सगळें जालें तो म्हणून बरो कोण मेळलो तुमकां आयजूच हांव तुमचो रिपोर्ट धाडटा कित्याक 3-4 दिसांनी आमकां सुट्टी मेळटली आमची कितें गणपती मिणपती चलता ह्याच कोमेस जावचे पयलीं हांव सोडटा आनी काल ताका कॉल केल्या उपरांत म्हणले दिल्ली धाडले आनी आतां ते वाटेर पावले UK वचपाक पूण भाव भयणीनो कितली आडखळ आमच्या जिवितान येवंक शकता आमी केन्ना डिले करता पूण देव आपले आंच बुडवे धाडटा आनी आमचें काम सगळें काबार करता कितें ना कितें देव आमच्या जिवितान करता पूण आमी कितें पळयता आमी त्रासूच पळयता जे त्रास येतात आमच्या जिवितान पूण आमच्या जिवितान कितें बरें इल्लें मातशें कितें घडलें तें आमी दुसऱ्याक सांगपाक आमकां लज दिसता आमकां आगोट दिसता पूण आमच्या जिवितान केन्ना आमी इल्लें पूण केलें देवान आमी आपल्या ताच्या उतराक आमी विश्वासी रावली सगळ्यांक सोबे माजार सांगपाक की देवान कितें केलें तें आतां आमच्या जिवितान व्हडल्यो गोवायकी येतल्यो कित्याक ह्या ल्हान वस्तूंनी आमी विश्वासी रावली Amen. 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 God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus Jesus. Karka. Jesus Karka. Jesus Karka. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise God. Thank you, Jesus. म्हणटच आमच्या जिवितान कितें ना तरी घडटा तरी भाव भयणीनो कितें तरी घडलां कितें तरी चलता
देव आमच्या जिवितान हा, जेजू हा, फकत आम्ही धर्म करता. हे आमचे जाले, मीस जाले, आमचो केस जालो, आमचे नोवेना जाली. ह्या दिसांनी सायबीण मायची नोवेना चलतात. 8 तारखेर फेस्त हा, फाल्यां फेस्त हा. आमची नोवेना चलतात, फुल फोर्स चलतात. पळय, 15-20 बरे केले, चोणे घाले, आनी फुडल्या वर्सा आनी फेस्त करपाची. Correct, brother. Praise God. Praise God. खरें आमच्या जिवितान भाव भयणीनो कितें तरी घडटा, कितें तरी बरें घडटा. कोण देव आमच्या जिवितान कितें तरी बरें करता आनी आमी तयार आहा. वय लॉस दिसता म्हाका केन्ना भिरांत दिसता. अरे बाबा, लोक कितें म्हणटलो, म्हाका उलोवपाक लोकां भोजेर बरें दिसना. पण चड कोण लोक कितें म्हणटा, देव म्हजो म्हजेर पळयता, देवाची तोत्राय म्हजेर आहा. तें देवान केलां तें हांव सगळ्यांक सांगता. हांव सांगून म्हजी गोवायकी दिवन फायदो जाता म्हाकाच. फायदो जाता म्हाकाच. होय की ना? होय ब्रदर. जेन्ना Yes, आमकां brother. ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा गोवायकी दिवपाक, आमी लॉस धरिनासतना आमची गोवायकी दिवप. ल्हान पासून घडले जाल्यार सांगुया त्या पुत्रा वरवीं कितें घडलें तें आमच्या जिवितांत. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Praise Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise Jesus. कोण हा आमचो कंट्रोलर? आमचो मेन कंट्रोलर सिस्टर फातिमा. की हा आमची बाय फातिमा? हां हांव चिंता आसा. ब्रदर. रिकॅप करूया आणि मागीर हें करूया न्ही फातिमा. Okay, sister. What do you think, brother? तितू म्हणल्यार चिंतोली ती मातशें. रिकॅप जातकच मागीर कॉमेंट्स. रिकॅप जातकच मागीर कॉमेंट्स शिकोवन कॉमेंट्स करूया. Yeah, praise Jesus. आयले फ्लाविया आयले. She's got testimony. Brother, हांव एक सांगता. Praise God. Thank you, Jesus. कोविड तत्व सामको चुकीना हितून काडटा. Boy, आज praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for convicting me. Praise God. कितें जाणा हांव मुगे व्हिडिओ कितलो सिस्टर मातशें सांगता. हांव न्हू हिंग वयतालें, वेर्ना वयतालें, कित्याक आमकां मुगे निसा घेवन पर्वरी वचपा आहलें एडमिशना लागून बी फार्म. सो हांव वेर्ना वयता म्हणटरी हांव वयता आसतना म्हाका बायक स्टार्ट कोता. म्हाका मातशें हें जालें की एका बायका टायर आहा न्हू तेका वारें उणें आहा दिसता अशें. समथींग वॉज टेलिंग मी, स्पीकिंग टू मी, लायक यू नो. हांवें म्हणलें वयता आसतना म्हणून हांव घातलें आनी मागीर वयतलें. वेन आय वेंट टू दॅट पेट्रोल पंप, तो तेन्ना येयलोलो भुरगो. सो ही वॉज टेकिंग लॉट ऑफ टायम. सो आय वॉज गेटिंग लेट. म्हाका ओगो जावपा लागलो. हांवें म्हणलें आय वेंट. कित्याक गेलें तें सांगता. कित्याक हांवें प्रेयर केलें की जेजू तूं मुगे बायकागे बोड. हे जी जेन्ना बायक मॅन्युफॅक्चर केलोली दॅट टायम तूं आहलोलो आनी ती बरी भाशी मॅन्युफॅक्चर केली. आनी यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ माय बायक, यू आर द स्ट्रेंथ ऑफ माय टायर्स. म्हूण हांवें जेजू आर्ग दीत आनी मोहिमा दीत हांव विदावट हें म्हणजे विदावट एनी फियर आय जस्ट वेंट. आनी कितें जाल्लें, स्टार्टिंगूची ड्रिजल जातालें, बारीक पावस पडटालो. बट हांवें कमांड केलें दॅट वेदर इज परफेक्ट एंड इट्स नॉट गोइंग, म्हणजे पावस बी कांय पडपाना. एंड हांवें रेनकोट बी कांय घालूना. मीन्स लायक विथ दॅट मच कॉन्फिडन्स इन द लॉर्ड I just went. Wow. And praise God. Yes, I reached there in like around 40-45 minutes. Then there was no rain on the way and I was all good. Okay, so when we went, आमी जेन्ना पर्वरीन गेली ते एडमिशना लागून, there were जायती भुरगीं आहलीं, जायती, आनी बायके नंबर येयना जालो. But praise God, I confess the word of God. Lord, you have already given her that admission, and no matter what, she is receiving that seat. Okay, and praise God, by 4 o'clock her number was called out and teka te admission made. Praise God. Thank you, Jesus. So so while coming buri raat zali, around 7 o'clock zali. So from Verna I had to travel back potun yopalo no, and bike that something was speaking to me no through that bike. So etastano I just said, thank you, Jesus, you are the most high God. Thank you, Jesus, you are the most high God. Te mudita ratikod, it was very dark and I traveled, and jenna atmale baika var gatale. When I reached Ponda, when I went no go to see, te doni tire sam ki uni alle bare.
Wow. It was very low. Even he said like it is very low. Praise God. So without that, teja now which borbashi gele and borbashi ele muda dia arg dita. Praise God. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Thank you. Yeah, and even it was very dark and cloudy, but I did not wear the raincoat. I raincoat galuna, and I knew that the weather will be perfect as I'm traveling. So सगळे बोरबाशी जाले हांव बोरबाशी घार पावले आनी टायरा बायका वारे बी गायले and I was all good. Praise God. So they आर्ग दिता. If हांव तरी वर्डा आसो ना म्हाका तरी उतरां हें आसो ना जाल्यार हांव भितालोलें वचपाना आहलें गोडे हांव बसीन वयतालें नाल्यार हायर करून वयतालोलें. But because I trusted in the Lord, I देवाचेर विश्वास दवरलो, भार दवरलो आनी ते भारतान हांव गेलें आनी हांव येयलें. आनी म्हाका न्हू रातची फियरूय आसलोलो येवपाचो, म्हणजे केन्ना अशें करून राती ट्रॅव्हल जालो ना इतली पयस डिस्टन्स, बट देवान आमगे तोय फियर काडलो आनी म्हाका बरो भाशी तेणें घरान पावयलें. सो हांव देवा आर्ग दिता, महिमा दिता, आनी दिता. जेजू कारगां, प्रेज And गॉड. praise God. And इतलें कोण बायक घेवन पोरबोरी गेली. No, sister. Verna saw tench body tench parbo Okay. from Ponda to Verna I traveled and from back. Ani I eja poli testimony diloli ki mag accidents and जायती वर्सां बाईक चलयना जालो कित्याक म्हाका तो fear आसलोलो. एक पाट पडलो न्हू, so accident. So I many years around 7-8 years कितें हांव चलयना आसलें. So after coming in the word, I started with the bike. And at ratiche yopa post travel. Wow. And they too they taira virus. So please God. God is so good. Jesus indeed. Yes, indeed the strength of my life, the strength of my all things. Praise God. Amen. Amen. देवान आपले आंज गोडवे तुजे बरोबर दवरले, तुका तुजी रक्षा करपाक आनी तुका बरोबर घरा हाडपाक. पावस नासतना, टायरान वारें नासतना आनी रेनकोट नासतना आनी कितें पेट्रोल नासतना. ना पेट्रोल घायलो ब्रदर, फकत भार घालपाचें उरलेलें. So I give all glory to God. Praise God. Praise God. Wow. Thank you, Jesus. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Amen. Flavia. म्हाका एक टेस्टिमनी आहा आर्गां जेजू. 2-3 दीस पयले अराउंड 4 दीस पयले हांव थिंग नेबरांगे गेलोलें आनी येता आसता हांव मातशें थिंग तें होडी म्हणटाय तें शेतांतूं उदक पास जावपा बरें व्हडलें स्पीट आसत तो. थिंग हांव क्रॉस करता आसतना तें माड आसत तेज ब्रिजेश केलो आहा तेजे हांव चलोन क्रॉस करता आसतना तें पळ्ळें पिटांत. आनीक पिठां पडलें म्हळ्यार हांव बिलकूल भिलना, उठोलें घारा येयलें. बट पेन जायत आसलोली. फिजिकली देर वॉज अ लॉट ऑफ पेन, बट हांव रिब्यूक करीत रावलें ते पेनाक. आनी ऑल्सो हांवें चिंतिल्लें की आय वॉक बाय फेथ नॉट बाय सायट. 2 कोरिंथकार 5:7 आय थिंक. हांवें चिंतिल्लें की हांवें बिलीव केलें की बाय टुमोरो लायक विदीन द नेक्स्ट फ्यू डेज आय विल बी ऑल ओके. कित्याक जायत पेन जायत रावली. बॅक पेन जाता, नेक पेन जाता, नेक मूव करूंक जायना, ब्रीथ कोत्ता तेदोन देखून म्हाका फाटल्यान अशें करून लंग्सांक कितें मातशें प्रॉब्लेम जात दिसतालें. आनी डॉक्टरा कडेन हांव वचोना. हांवें जस्ट बिलीव केलें की बाय द नेक्स्ट डे म्हगे एवरी पेन स्लोली वयतो म्हूण. आनी I just kept believing and I kept आर्गां जेजू महिमा जेजू म्हणीत रावलें ऑल द टायम. आनीक म्हगे नेक्स्ट डे कितें म्हाका वर्ड शेअरिंग करपा आसलोलें. हांवें विजन लायक हबाकूक 2-3 कितकोन विजन करपा म्हूण सांगताय की हांवें म्हाका विज्युअलायज केलें की बाय टुमोरोज वर्ड शेअरिंग आय विल बी ऑल गूड. हांव सारको बरो जातो म्हूण, कांय पेन आसपाना म्हूण. आनी खरें मागीर रियलायज केलें की तो टायम जो आसलोलो ते टायम by that time I was all okay. Then breathless feelings जातालें, breathe कोत्तेदोन पेन आसलो, नेका बरें sprain आसलोली, everything सगळें गेलें and I am all good. Praise God. And then without going to the doctor. So आर्गां जेजू महिमा जेजू. I was so happy. Yeah. Physically म्हाका जायत पेन जातालें, but I believed. I walked by faith and not by what I was किती म्हाका फील जाता तें हांवें बिलकूल तेजेर हांवें फोकस करूं ना आनी तें पेन रिब्यूक करीत रावलें. सो आर्गां जेजू महिमा जेजू फॉर द हिलिंग. दोतरागे पयशे गेले, फार्मसी पयशे गेले, सगळें काम फुकट जालें.
आजा James जेजू 1:21. आणि जो टाइम हांवें चिंतलोलो की हांव बरो जातो एवरीथींग कितें आहा तो पेन वयतो म्हणून हांवें नोटीस केलें हांवें मागीर रियलायज केलें की वय हरेच त्या टायमाकू हांव म्हणजे सारकें एवरीथींग डिसअपियर जालें सगळें पेन सो जेजू गार्गा येसू कारगा. Praise कारगा, Jesus. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. आणि कोण आहा सांगाय रे बाबा. जितली आमची गोवायकी मेवतात तितली देवाक मोहिमा वाखाणली आणि कितल्यान तुमची गाणी सगळ्यांची गोवायकी आयकोन कितल्यान बरें जाता कित्याक लोक आयकोत आणि म्हणटा अरे बाबा खंय घडटा जाल्यार आमच्या जिवितान घडटलें वय की ना. प्रेज गॉड. आमच्या गोवायकी वरवीं कितल्या लोकांक फायदो जातलो कितलो लोक देवाक दिनवासतलो कितलो लोक Amen. जेजू कारगां दितलो कित्याक तुज्या गोवायकी आनी म्हज्या गोवायकी वरवीं. Amen. प्रेज गॉड. आमेन. Praise प्रेज God. जीसस. Praise God. प्रेज गॉड. आमचो बाप जो आयला आता आयज. He's joined the आयलो class आयलो. because of the anointing. जेजू Yes. कारगा मगाडा जेजू बाबा कारगां. कारगा. आणि टेस्टिमनी बाबा कितें टेस्टिमनी आहा तुजी? टेस्टिमनी म्हणजे एश कोन मुगे हको टेस्टिमनी आता सोयींग कोता हको बी घालता टेस्टिमनी हांवें एक सांगलेलें आमगे तो एकलो तूं काम कोता म्हणजे हिंदू तो म्हळ्यार तो कोणा खबर ना तो व्हडलो डॉक्टर तो सायंटिस्ट बरें शिकोन येयला बरें तो अमेरिका जायती वर्सां आहलोली इंग्लंडा आहलोलो जर्मनी आहलोलो म्हळ्यार ते सिट्युएशन येयलें म्हळ्यार कितें जालें तेका ते जेजू ओळख ना सो हे दिसा तेका म्हाका दिसता तेका हें पळय म्हणजे देवान त्या भाशेन गायला एके पाटी म्हाका दिसतालें गडे एक मनशा लागून थिंगा सिरियसली गायला आसतलो देवागे उतर दिवप सो तेका ह्या दिसान तेका जेजूगे उतर दिलें तेका आनी तेका हांव ते टिचींग बिचींग धाडटा तेका सो तेका कांय खबर नासलोली कित्याक ते देवा म्हणटा भावार्थून ना त्या विश्वास ना कित्याक तेगेली जायती प्रॉब्लेम सिट्युएशन जाली सो ते देवानी दिवूं ना असो ते खबरूं ना न्हू आनी आमगे चड करून आमगे जेजू खबर ना सो आतां तो आयकोता आनी तो तेश कोन्न थम्स अप धाडटा आपूण आयकयल म्हूण सो ते ऑलरेडी ते बी गायल म्हूण म्हाका बरें दिसलें आनी प्रेज गॉड. Praise आमच्या Jesus. बाप जो हांव UK आलो तेन्ना बाप जोन बी म्हज्या जिवितानूय घातला तो सगळे कडेन बी घालता आतां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. गॉड. थँक यू जीसस. येस. तेका तो तूं व्हडलो मनीस जायन तेका पयशांची गरज म्हणजे आतां तूं तेगे घर व्हडलें आहा थिंगा इंडियेन करोडांची प्रॉपर्टी आहा तरी पासून तेका पयशां गरज तेगे परिस्थिती असो जाला प्रेज जीसस. सो तेका गरज पडल्या हांवें तेका जेवणा पयशे ना भाशेन तेश कोन्न कळ्ळें का काम कोता म्हळ्यार कितें हिंगा थिंगा पयशे कांय हें ना सो हांवें तेका थोडेशे पयशे हें केले म्हळ्यार कितें केलें ते पयशे हांवें ब्लेस केले तेका म्हळ्यार तेका खबर ना कितें म्हूण तें सो हांवें म्हळें तूं पयशांचेर हें करूं नाका तुगे प्रॉब्लेम पयशे न्हू तुका समज 1 करोड पासून दिलो 1 मिलियन दिले तुगे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा ना तुगे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जेजू सॉल्व कोतो तुगेले प्रॉब्लेम आनी जेजू तुगे मुळा सॉल्व कोतलो बिलीव जा हे तुगे पयशे तुगे भायल्यान तुका दिसतलें आमकां कितें दिसता पयशे दिले ना बरें घर आहलें गाडी आहली आपणागे प्रॉब्लेम सॉल्व म्हण सो हेका म्हाका सांगता आपणा ही शांती जायी आनी एकलो सांगता मना शांती जायी आनी शांती पयशांनी घेवंक जायना. हय तर तेका सांगिल्लें तुका आतां दिसता म्हूण तुका शांती दुसरो मनीस आतां नेपाली हो हांवें तेका सांगिल्लें तुका आमकां दिसता म्हणलें बरी सर्वीस मेळ्ळी बरी पोजिशन मेळ्ळें गोडे बर तूं आतां काजराचें चिंतिता बरी बायल मेळ्ळी आपणागे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आनी शांती मेळटा म्हूण हांवें अरे म्हळें बाप, तेश जो कोन्न बाप म्हाका दिसता तूं आमचे हिंदू बाब कितें म्हणटा जाणे पयले तुज्या पयल्या जल्मान तूं एक नेपाली आसलो म्हाका दिसता कित्याक तुका नेपालीच कळटा. नेपाली आहाय थिंगा जाय जाण आहाय ब्रदर नेपाली सगळे UK सगळ्या नेपाली सोडून तुज्या पाटल्यान लागले म्हाका दिसता कितें तरी रिलेशन आहा तुजें नेपाली. I love how he says Nepali तो.
नेपाली आणि पंजाबी आहे न्हू आणि ब्रदर म्हाका तो बेश्टी ती हांव पयली हिंदी कांतर बी म्हाका म्हणपाक सुद्दां आहलो पिक्चरांतली बी हांव But you're हिंदी sowing the seed in Nepal from UK. Praise God. Praise God. हम्म. Praise तेश God. कोन ते अनेक आंकवार ते सोडून तेका ते टेस्टमनी बी घाल एक ते तुवें आयकले जाल्यार खबर ना ब्रदर म्हाका ते शांता कौर म्हण टेस्टमनी शांता कौर ते साधू सुंदर सिंगा गेले भयणी गेले चेडू साधू सुंदर सिंग तेका आयकले तुमी केन्नाय होय पंजाबी पंजाबी होय होय तो आपणागे खंयचो असतो टिबेट आनी बेश्टी पांयान तो चलोन गेलो देवागे उतर दिवपाक कित्याक तो एक टायमार आहलोलो तो पिडापीड दितालो क्रिस्तांवां आनी मिटींग बी जाता थिंग तो फातर बी मातान डिस्टर्ब करतालो सो एक पाटी तेगे सिच्युएशन असो जालें तेका सुइसायड करपाक लागलो म्हणजे सुइसायड करचे पयलीं तो हें कोता जेजू म्हणटा खरोच देव कोण आहा तो आपणाक आज दिश्टी पडली आनी तो जेजू येवन तेका दिश्टी पडटा आनी तेगे आख्खी लायफ चेंज जाता तो साधू सुंदर आनी हो साधू सुंदर सिंग आहा ही शांता कौर म्हणटा ती तेगेल्या भयणी गेले चेडू तुमी केन्ना टेस्टमनी आयकले तेगे शांता कौर म्हणटा तेंगे टेस्टमनी आयकले जाल्यार आमगे आनी कांय ना तेंगे बरें Praise Jesus. तेंगेले ती मेलो ताका जेजून मेलो जीत केला ते म्हळ्यार तेणे एसोले पिडापी प्रोसिक्युशन सोंसले तेणे तेगे भावान तेगे टेस्टमनी आयकाय तुमी युट्यूबाचेर वचोन शांता कौर म्हण ती ब्रदर बरी सांगता म्हणजे ते बरें सांगप बरें जायना आणि तुगे आनी कितें आहा रे बाबा टेस्टिमनी मुगे टेस्टन म्हणजे हांव ते आतां मातशें मुगे घरा कडेन हिंगा थिंगा हांव मातशें मुगे जागे उतर दिता हिंगा थिंगा अंडरस्टँड प्रेज जीसस आनी म्हाका मातशें बरें जाता कित्याक हांव म्हणटा हांव कामा पासून म्हणटा चोय कोण कामा एकली बी आहाय हांव म्हणटा म्हाका एकले आहल्यार टेम्पटेशन ट्रायल्स जायत येताय आनी हांव जाणा आनी तुम तर मागण्या ना तुमकां तर देवचा सामको काबार करता मागण्या नाय जाल्यार मागया म्हण आनी हें डिस्कशन करून फायदो ना कोण हांव हेका मानता तेका मानता जेजू आम सगळ्यांक नांव एकठांय करता तें जेजूगे नांव सो जेजूगे नांवान आम तर म्हळ्यार क्रिस्तांव आमचो मागणी करुया जाल्यार कितू अळमिलाक जातली एक जेजूगे नांव घेवन Amen. आनी एकलो आहलो तो क्रिस्तांव तो आतां मुगे आम सगळ्यांकू प्लीज करपा जायना तो आमकां इन खबर सांगताय हांव तेंका सांगता तो आनी कोणागे चड बाय ती दुसरे येताय ती हांगा तेंगे न्हेसप बीन तेंगे त्या भाशेन लायफस्टायल ती वयर चल्ले न्हू आयकताय तुमी होय होय Yes, होय sir. आयकताय ते लायफस्टायल त्या भाशेन तो म्हणा अरे चोय तेंगे लायफस्टायल चोय ते चिडवा गेली अरे ते कोणा न्हवऱ्या फोन कोता हें कोता हांवें म्हणलें बाबा तेजे पासत मागया आमगेली भुरगीं आहाय आमगेली चेडूं आहाय तेंगे तेंका पासत ना आमगे चेडवान तेश कोन खबर केल्यार तेंका बेश्टे एश कोन हें केलें जाल्यार बेश्टे नाकाल्लो खबर केलें जाल्यार कितको ना तेश कोन म्हणून तेका राग येयलो तो मुको उलयना जालो बंद जालो प्रेज जीसस म्हाका एक ऑडियो हें मेसेज टेस्टिमनी येयल्या हांव वाजयता ओके 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 ब्रदर हॅलो गुड मॉर्निंग ब्रदर हांव म्हाजें एक टेस्टमनी दिवंक सोदतां म्हजें सगळे भाव भयणां फुडें म्हजें नांव टेकला हांव फोंडासान उलयतां आनी म्हाका वेळ जालो टेस्टमनी दिवंक म्हणून हांव देवा कडेन बक्षणे मागतां तशेंच म्हजे चेडवाचें दांत काडचे आसले आनी तेका दांत काडपाक खूब प्रॉब्लेम आसले म्हणून हांव खूब भियेल्लें आसलें आनी खूब भियोन हांवें ब्रदराक फोन मारलो आनी ब्रदराक सांगलें हांवें अमके दिसा तेजें दांत काडपाचें आसा म्हणून आनी ब्रदराक म्हाका तेका प्रे केलें आनी हांव ते विस्वासान हांव तेका घेवन गेलें तशेंच डॉक्टराचे म्हाका आसतालें हांव तेजें दांत काडटा आसतना पासून जेजू तुजो आत्मो तेंचेर घाल म्हणून आनी तेका बरे भशेन तेका म्हाजे चेडवाक हें करून दांत काडून तेका आदार दी म्हणून तशेंच जालें आनी 6 दांत काडले तेजे एक बरोबर 6 दांत काडले आनी काडून जातकच ते बरे आसले बरे आसत बरे आसा देवाचे कृपेन बरे आसा ते एकूच उरलय ना आनी ते बोंब मारूंक तेका जायना तेका आपणाक कितें जाता म्हणून सांगूंक कळना म्हणून म्हाका खूब दूख दिसताली पण ते जालें बरें
काय प्रॉब्लेम जावंक Praise नासतना. God. सेकंड एक सांगूंक सोदता की म्हजो मदींच फ्रीज पिड्यार जालो आनी हांव रिपेरिंग करूंक हाडलो मनीस आनी त्या मनशान सांगलें म्हाका कंप्रेसर गेला म्हणून 3,500 लागतले म्हणून कंप्रेसर घालपाक. हांवें ओके म्हणलें असो हे करता फ्रीज तर म्हाका जाय तर कोर म्हणून सांगलें ताका. तो येयलो आनी केलो घातलो दुसरो कंप्रेसर घातलो आनी गेलो जाल्यार आनी पयशे हांवें ताका दिले. तर एकूच दीस पासून तो फ्रीज सारको येवंक ना. तो दुसरे दिसा सारकें सगळें पिड्यार म्हाजे जावन सगळें हें जालें बंद पडलो परतून. आनी म्हाका एकदम हें जालें तो पयशे दिल्यात आनी तो कितें करूंक लागलो म्हणजे फोन उखलीत ना जालो मागीर. फोन उखली ना तेजें शॉप एक्चुअली लागीं आहा म्हाजे आमच्या हेजेर पूण शॉपाचेर तो आसत नासलो. म्हाका इतलें दूख जालें म्हाका कितलें ताका हें केलें फोन केल्यार बिलकुल फोन उखली ना जालो. मागीर हांवें जावयांक सांगलें ताका मातशें घरांत म्हणून कशें तरी आनी कितें तें हें कर म्हणून. मागीर शेतकाऱ्यान ताका खंयच्या टायमार रावन दवरलो आनी ताका विचारलें आनी ताका सांगलें जर तर तुवें हें करूं ना जाल्यार पयशे तरी दी म्हणून आमकां परते. तर तो म्हणूंक लागलो आपणें पयशे कशें दिवं आपणें हें केलां आपणें सामान हाडून घातलां अशें तशें म्हणून सांगलें. तर ताका सांगलें तुका एटलिस्ट तूं हें कर न्हू तूं दुसरें तरी घालून दी आमकां. तर तो काडलें ताणें खूब दीस काडले तो हेत म्हाका दिसता 15-20 दीस तो हेत काडले ताणें म्हाका फ्रीज नासतना दवरलें. ओके मागीर तो येयलो जावयांनी सोडूंक ना ताका तेजे फाटल्यान रावलो आनी ताका हें केलो. मागीर तो येयलो आनी दुसरो बसोवन दिलो ताणें देवा तुका प्रेज द लॉर्ड की म्हाजे पयशे वसूंक ना. आनी हांवें ताका मागीर थोडें कितें दिलें कित्याक तेजें ताणें काम केलें म्हणून पूण हें केलें करून दिलें पूण आनी एक 15 दिसता फ्रीज आसा बरे भशेन चलता देवा तुका प्रेज द Praise लॉर्ड. God. Praise Jesus. आनीक सांगूंक सोदता मागीर हांव सीक जालें आनी म्हाका जोर येयलो आनी एकूच दीस म्हाका दिसता जोर येयलो पूण सारकें म्हाका तुटून उडयलें सारकें हांव एकदम नरम जालें. म्हाजे हात पांय पडपडूंक लागले. म्हाका चेडवाक उखलतना म्हाका घुंवड येवंक लागली. म्हाका खूब त्रास जाले जाल्यार आनी थंडी भितरली वसोंकूच ना. खूब दीस जाले वसोंक नासली. मागीर लास्ट ब्रदर घरा पावलो म्हणून म्हाका खबर मेवली आनी हांवें ब्रदराक फोन मारलो आनी ब्रदरान म्हाका प्रे केलें आनी प्रे केलें आनी म्हाका ब्रदरान सांगलें तो म्हणून जेजूच्या गायांनी म्हाका हांव बरी जाली म्हणून. आनी हांव म्हणत रावली जाल्यार मातशें हें जालें. मागीर हांव 50 टायम्स म्हाजे कोंताचेर हांव म्हणत रावली. हांव 2 दीस एक सारकें म्हणत रावली 2 दीस म्हणत रावली आनी तिसऱ्या दिसा म्हाजी थंडी पडी सगळें गेलें आनी हांव बरी जाली. Praise God. काळजांसान आर्गां दिता. तशेंच ब्रदराकूय थँक्यू म्हणटा फॉर गायडिंग अस. थँक्यू Praise ब्रदर. God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Yes. ही भयणीन आतां ही गोवायकी दिल्या ती जावन आसा एक रान बायल. तिचो घोव खूब वर्सां भायर पडलो. तिका 2 चलयो आहात. एक चली आतां 26 वर्सांची आहा आनी ती आतां ती हँडिकॅप्ड आहा. बिकॉज ही जी बायल आहा ही जी सिस्टर जी आतां उलयताली ती माय आहा तिका आतां त्या भुरग्याक 26 वर्सां वयर काडपाक तिजो कुयदाद करपाक तिका उलोवंक जायना. ते भुरग्याक उलोवंक जायना. ताका पांय ना चलपाक आनी उलोवंक जायना. Praise God. आनी तरी ती इतली खुशालकायेन आपल्या Praise Jesus. कुयदाद करता. आपल्या दुसऱ्या चलयेची भुरग्यांक कुयदाद करता आनी ती आतां देवाच्या उतरान वाडत वेता. ती देवाच्या Amen. उतरान आयकता आनी तिचो भावार्थ वाडला. भाव भयणीनो पळयात ज्या बायलेक कांयच ना कोण आदार दिवपाक ना तिजो आदार जेजू आहा. तिजो आदार देवाच्या उतरान Praise आहा. Jesus. देवाच्या उतरान ती आतां स्वता आपले जिवीत सारता आनी ती म्हणटा कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तिका जाय देवाचें उतर. ती स्वता दिसपट्टे देवाचें उतर आयकता. आतां ही क्लास जी आमची चलता तिचे रेकॉर्डिंग तिका झुमाचेर येवंक जायना युट्यूबाचेर पूण ती म्हणटा हे क्लास जातकूच मातसो म्हजी गोवायकी दी आनी हांव हे व्हिडिओ जो धाडटाय तो मातसो हांव पळयतली युट्यूबाचेर म्हाका हांव जाणो कशें पळोवपाक. म्हणटच ती इतली देवाच्या मोगान आहा आनी देवाच्या मोगान आहा म्हणून ती देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतरा पोरणे चलता. आतां तिका इतल्या पिरायेर आसून पासून देवान घट दवरल्या. तिका त्या भुरग्याची
भुरग्याचो कुयदाद करपाक, आपल्या नातवांचो कुयदाद करपाक देव Praise तिका God. सोडूंक ना. Praise God. जेजू मारगांव. हिंगा आनी एक मामा आहा ब्रदर तसली कितलो जॉय ते बायलेचे तोंडा आहा. इतले त्रास काडटा ते भुरग्याक कुयदाद करता पूण तरी जेजूचो जॉय खुशालकाय ते बायलेचे तोंडार. Praise प्रेज God. जीसस. प्रेज Praise गॉड. Jesus. ओके कोरिन. हा By Corinne, गोवायकी दिली आयज. Very good. Praise God. Brother, Thank you, I Jesus. wanted to give, but there is drilling going on here in my house. कोंकणी हा इंग्लिश ना. Sound. आमका काय ड्रिलिंग माझे- काय ऐकना. बाबा तुझोच आवाज ऐकता. तू आता गोवायकी दी ड्रिलिंग सोड तू. आमका काय ड्रिलिंग आवाज येना. Okay. I'll tell them to stop for 5 minutes. Okay. Always. Maka, my sister Maria. Konkani, no? Okay, Oi. just remind me if I go to English. हांव गोवायकी दिवंक सोदतां. गेल्या विकान कोंकलिश. ना सांगता गो कोंकणीन सांगता गो पूण शास्त्री कोंकणी मानना आतां. आर्गां दिता जेजू. गेल्या विकान म्हजे घराचे शिफ्टिंग कोत्ताले आमी आनी आमी शिफ्टिंग कोत्ताना जायते सामोण आख्खे गोरूच ते फर्स्ट चितो पयले कोहे जातेले. हांवें सांगलें पवित्र आत्म्या तूं म्हजे सांगाता आहाय आनी खरें हांवें म्हटलें जेजू तूं म्हजी घोटाय. आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू Amen. स्ट्रेंथन्स मी. म्हजें सगळें करूंक जाता जेन्ना जेजू म्हजे सांगाता. जेजू म्हजे भितर आहा. सांगाता ना जेजू म्हजे भितर आहा. तर Hallelujah. हे न्हू खरें तुका सांगता आख्खें गोर आमचें अशी आमकां संवय आहा न्हू हें हाडपाक लेबरर हाडपाक काम करपाक. हांवें सांगलें म्हज्या गोवाक कोण हाडपाची गरज ना. कोणूच हाडपाची गरज ना. Wow. फर्स्ट फ्लोरसान आमी ग्राउंड फ्लोरार वेता. हांव घरा फ्री आहा. काय म्हणलें कार्टून्स पासून हाडनाका म्हटलें. कांयच पयशे म्हणनाका म्हटलें. कांयच पयशे म्हणनाका म्हटलें. फकत म्हणलें गार्बेज बॅगां हाड म्हणलें. सगळें सामान म्हणलें हांव गार्बेज बॅगांनी भरतां आनी तूं फ्री हांव वचोन खाला दवरतां सामान. आनी हांवें हें करून न्हू सगळें काबडांतलें सगळें किचनाचें सगळें सामान हांवें हाडून दवरलें आनी फकत मेजर पळय कितें हाडूंक जाय पळय तें आमी लेबरांक हाडलें. म्हणजे काबर्ड्स आनी कितें एसी हाडल्यो वॉशिंग मशीन व्हडलें पळय तें आमी लेबरांक हाडलें. आनी एक दीस कितें सांगलें गोवाकान म्हज्या हांवें 3 आलमारी आहा म्हाजे कडेन. 2 म्हटलें मातशें आवूक घेवन त्यो म्हटलें तितक्यो जोड ना त्यो. आमचे कडेन जातल्यो म्हटलें त्यो. हांवें म्हणलें चल कोरया म्हटलें. चल Wow. कोरया म्हटलें. आनी आमी दोगांयनी उखल्ली आनी जाली आं. आनी म्हाका 16 स्टेप्स आहा देंवपाक. आलमार म्हाज्या हातीन ही सुटली आनी म्हाज्या बोटाचेर पडली Oh dear. आनी पडली आं. आनी म्हाज्या घोवान म्हटलें कितें जालें. हांवें म्हणलें म्हाज्या बोटाक कांयच जावंक ना. ती पळय आलमार पडले पळय तेन्ना म्हाजे एटलिस्ट न्हू बोट फुटोंक जातलें ओ नाकशी तरी म्हाजी क्रॅक जावंक जातली. हांव तुमकां खरें सांगतां म्हाजो जेजू आंज बोबडे म्हाजे सांगाता आसले. कांयच म्हाज्या नाकशेक जावंक ना. कांयच म्हाज्या बोटाक जावंक ना. इंटॅक्ट सारकें म्हजें बोट आनी म्हजे सगलो पांव. आनी सोमतीच हांवें आलमार काबड उखल्ली आनी आमी खाला हाडली. इट लायक Wow. सदांचें नॉर्मल कहें. आनी पोत्तून वयर येयली न्हू आनी म्हाजी बेड न्हू डिसमेंटल केलेली आसली. म्हाका खबर ना ती डिसमेंटल केल्ली म्हणून म्हाज्या घोवान. ते प्लँक न्हू म्हाज्या पांयार पडलें. तहेंच फोर्सान पडलें. Wow. तेन्नाय कांयच जावंक ना. एक बसून म्हाजो हे सुटोन एक स्क्रॅच बसून म्हाज्या पांयांक लागोंक ना. इतकें By म्हाका Corinne, line जेजून मोडलें? राखलें आनी Line मोडलें? ना कांयच मोडोंक प्लँकूय मोडोंक ना. कांयच मोडोंक ना. हांव हांगा सांगूंक सोदतां की जेन्ना तूं जेजूचें सत मानताय आनी सगळें जेजू तुजे भितर आहा म्हणून तूं सत मानताय तेन्ना तूं उलयताय पळय तितकें तुका मेवता. हांवें Amen. सांगलेलें न्हू Amen. म्हजें काम कॉमेस करतना हांवें जेजूक सांगलेलें तूं म्हजें सांगाता आसाय. तूं म्हाका तुजी घोटाय
तुजी गोटाय हा म्हजे थाय आणि तू म्हाका राखतले आणि सांबाळतले आणि जेजून सांगला ते भाशेन माझे सगळे कामां आतां बसून आमी इल्लें कोत्ता सगळे कांयच ना आंग बसून माझे तितके दुखोंक ना पूण हांव जाणा माय गॉड इज मायटी हू इज इनसायड ऑफ मी आमेन Amen. Amen. God, amen, amen. Amen. Awesome. Praise God. Praise God. Jesus Karga. Jesus Karga. Yesu karka. Beautiful. Beautiful testimony. Because God is mighty, ते प्लॅंक चुकवले ते मोठा हलोले पण देवान सांभाळले ते तू गरज म्हणटाची. I feel like I myself, was wondering, I myself, हांव चितूंक पडली त्या वेळार, माझ्या दोळ्यांनी दुखां, जेजू तूं इतको म्हाजो मोग कोत्ताय, इतको तूं म्हाजो मोग कोत्ताय, कित्याक ती आलमार पळय पांयार पडले पळय तेन्ना कितें तरी जावंक जाल्लें नॅचरली इन द फिजिकल कितें जावंक जाल्लें पूण कांयच ना पांयाच्या बोटाक क्यूटेक्स आहले पळय ते पासून वचोंक ना नाकशेक. Jesus. Praise God. Jesus Praise Karga. Jesus. God. This testimony is like last time Perpetuan Diloti Shini brother. तिचे गौरव मुदो पडले पळय. But nothing, she never got Nothing burnt. happened. Yeah. Praise God. Hallelujah. आंज गोडव्यांनी आपल्या भुरग्यांक राखली. Praise God. Praise God. Praise God. Okay, bye Fatima. चल बाय रिकॅप करूया. Jesus Karga. सिस्टर रिकॅप करचनी पयली हांव एक मुगे आनी एक टेस्टिमनी ओय ओके नो. Beautiful. Praise God. प्रेज गॉड. हांवें ती दुसरी प्लॅटफॉर्मार दिल्ली बट हांव हिंगाय दिता. प्रेज गॉड. म्हाका न्हू मुगे पिरियड जाले तेदोना म्हाका न्हू 4 दीस हेवी ब्लिडींग जाताले. Like too much. First 2 days mak jata, but then it continued on the 3rd day and the 4th day, and I rebuke kele Mark 11:23-24, you spirit of heavy bleeding, you get out of my body. I rebuke kele, and praise God, thank you Jesus, and it completely stopped. There was no stain. It was like completely it stopped, but the devil maka thoughts kalpa lagolo. So they pray and it stopped completely mon. But I rebuked that devil and I said, Jesu janam a miracle kota, then kai enkona mon, incomplete kona, complete kota. And praise God. So I after that, I got that normal flow. And it ended like, in those days, which it was supposed to kabazapalo in 5 days, it ended. So praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Praise without any God. medication. तगे ड्रामास तगे ना फातिमा तगे 40 जाल्यो खबर. Oy, Taka Kaba stand Zalyo, na. praise God. Oy. So we have that authority in Jesus. Christ Jesus. And Amen. praise God. Amen. Oy, thank you, Jesus. Praise God. चल बाय रिकॅप करूया. Okay, praise God. गेल्या त्या बुधवाराचो विषय आम्ही एकामेकापासत मागणे करूंक गरज. दुसरो भाग सोजमणी दिवपी ब्रदर विन्संट. प्रेज जीसस. आम्ही सोगली सांज जाल्या म्हूण आमकां कशें गमून येता. जेजू आमचो सोमी दोनी आनी सोडवणदार म्हूण आमी मानून घेतला. आमी नवी रोचना जाल्या. देवान आमकां पवित्र आत्मो दिला. तो आमचे भितर जियेता. तो आमचे कडेन उलयता. उतराची समजणी दिता. देवाचे उतर जिवे उतर जाला. पवित्र आत्म्या वरवीं आमचो संबंध बापा कडेन गोट जाला. आता आमी देवाची भुरगीं. स्वर्गीचो बाप आमचो डॅडी. आमी देवाचे उतर पाळटाव, उतर सांबाळटाव, उतर करताव. उतरा प्रमाणे आमी चलताव. आता तो आमकां सगळें दिता. बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता. आता आमकां सांतांची गरज ना. पूण आमी दुसऱ्या सांतां पासत, दुसऱ्या भाव भयणां पासत विनोती करताव. कित्याक तांकां आमच्या मागण्याची गरज. आमचे मागणे जावंक जाय जिव्या सांतां पासत, न्हय मेलोल्या सांतां पासत. जुआंवचो 14:23 वड म्हणटा, जो कोण जेजूचे उतर सांबाळटा ताचो स्वर्गीचो बाप मोग करता. आनी बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ताचे सोवे येवन ठिकाण करता.
जेजू एकलोच पुनर्जीवन जाला. तो बापाच्या उजव्याक बसला आणि आमचे पासत बापा लागीं विनंती करता. आमी ताचे उतर पाळटाव तेन्ना तो बापाक आमची खबर सांगता आणि आपल्या आंजाक धाडून आमकां मागता तें फावो करता. जेजूचे उतर जिवे उतर, तो जिवो देव. आता आमची चोत्राय फकत देवाच्या उतराचेर. आता आमचो संबंद देवाताय गोट जाता, आमचे मागणे फळादीक जाता आणि ह्या संबंधा वरवीं दुसऱ्यांक आमी जेजू दिवंक पावता. आता आमी आमची फेस्तां करूंक जाय, कित्याक जेजूच्या रोगता वरवीं आमी सोर्गीच्या बापाची पूत आनी धूव जाल्याव. आमी जिवी सांतां भोगता. जाकोबाचो 5वो आवेस्फोर बोर्ड 17 आनी 18 म्हणटा, एलिजा आमचेच भाशेन मनीस आसलो. ताणे मागले आणि 3.5 वर्सां त्या जाग्यार पावस पडूंक ना. तर एलिजान अशें मागणे कित्याक केले आणि देवान कित्याक तें मागणे आयकले. दुसरी समोर 11वो आवेस्फोर 16 ते 17 बोर्ड म्हणटा, सर्वेस्परा देवा भायर दुसऱ्या देवाक भोजू नाकात. अशें केल्यार तो तांकां पावस घालचो ना. एलिजान देवाच्या कायद्या प्रमाणे मागणे केले आणि देवान तें मागणे आयकले. पूण देव आतां असले मागणे केन्नाच आयकोचो ना, कित्याक जेजू खुर्सार मरून सगळे सोंपादले आणि आतां आमचे मागणे जाता जेजून खुर्सार सोंपादला त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे. जेजूक म्हजो सोमी आनी दोनी म्हूण मानून घेतला. म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला, म्हजो आत्मो बापा सारको जाला, म्हजो संबंद गोट जाला. ताचें उतर हांव उलयतां आनी तो म्हजे मागणे आयकता. जेजून जे खुर्सार जोडला आतां तें म्हाका फावो जाता आनी हांव जोयतीबोन जिवीत जियेता. ज्या परी शेतकामती शेतांत बी रोयता ताका 3-4 म्हयन्यांनी पीक मेळटाच, तेच भाशेन आमी एकामेका पासत मागणे करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बी घालता. आमचेर चोत्राय दवरिनासतना दुसऱ्या पासत आमी मागणे करता. देव तांकां आनी म्हाका बेसांवांनी भरता. एकामेका मुखार आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन एकामेका ताय बोगसणे मागूंक जाय. अशें आमी करिना जाल्यार देव आमचे मागणे आयकोचो ना. देवान आमकां खुर्सार बोगशिल्यांत त्या पासत आमी आमच्या दुस्मानाक पासून बोगसूंक जाय. देवाचे बोगसणे आपणायता आनी हांव दुसऱ्यांक बोगशितां. ह्या पोरी हांवें दुसऱ्यांक केल्ले मागणे देव आयकोता. म्हज्या मायच्या कुसव्यांत आयज पासून जायतो लोक म्हज्या जिवितांत आयला, जाणी म्हाका खूब दुखयला. थोडी मरून गेल्यात, थोडी पयस आसात. म्हजो संबंद तांचे ताई ना, पूण तांणी दिल्ली दूख अजून आसा आनी म्हजे कालीस रडटा. हांवें तांकां बोगसूंक ना जाल्यार देव म्हजे मागणे आयकोचो ना. गरज आमी तांकां बोगसणे दिवंक. ह्या पोरी आमी तांकां सुटका दिता आनी आमकांय सुटका मेळटा. आमी तर बोगसणे दिनासतना रावत आमी सैतानाक अधिकार दिता आमचें निसंटन करूंक. पयली पेद्रोची चीट 3रो आवेस्फोर 9वी वोड म्हणटा, कधीच वायटान फारीक करूं नाकात. कधीच म्हणटा वायट कधीच वायटान फारीक करूं नाकात. उरफाटी तांकां बरें मागात. उदाहरण, हांव तर म्हाका देवाचो पूत, देवाची धूव म्हूण मानता जाल्यार कोण मनीस म्हजेर आड आयल्यार हांव तांकां कांयच वायट म्हणना. उरफाटी तांकां बरें करता आनी ह्या पोरी आशिर्वादाचें दायज म्हाका फावो जाता. त्या आशिर्वादाच्या दायजा वरवीं आमकां सगळें देवाचें बरेंपण फावो जाता. आमेन. Amen. Amen. Praise God. Jesu Kargam. Jesu जेजू Kargam. कारगा. Praise Jesus. Jesu Kargam. Thank you, Sister Fatima. Very nice. Jesu Kargam. Praise Jesu God. Jesu Praise Kargam. Jesus. तर भाव भयणीनो, हांव तुमकां कालचे शिकवणेन आनी थोडे फुडें सांगता मागणे वयर.
पळय हांव आतां थोड्या दिसांनी पयलीं हांव UK गेल्लो आनी थंयसर पळयता की लोक मिसाक वेता, इगोर्जेक वेता, नोवेना कोत्ता, तेर्स कोत्ता, सद्दां मिसाक वेता पूण लोकांनी तांचेर हें घाड्यापण केलां, ब्लॅक मॅजीक केल्या, विच क्राफ्ट केला, देंवचार बसल्या. आतां हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, आयकात बरे भाशेन, समजा खरें हांव मागणें कोत्ता, मिसाक वेता, कोमयाक येता, हें सगळें कोत्ता, आजून म्हजेर देंवचार आसूंक शकता? ना ब्रदर. पूण हांवें घडलें. Praise Jesus. लोक मिसाक वेता, कोमयांक घेता, सद्दां तेर्स कोत्ता, नोवेना कोत्ता, फेस्तांक गोन्नाल मारता, चणे दिता, कॉप दिता, दोस खाता, सगळें कोत्ता, पूण आजून पासून देंवचार भरल्या भितर हांवें घडोवंक शकता? आनी कित्याक घडटा काय? आमी कितें उलयतले हांव कालचे फावटी आमी उलयताले हांव कितें उलयतले आमी व्हॉट वर वी स्पीकिंग अबाउट की आमी आतां सांतां कडेन मागणें करपाची गरज ना कित्याक आमी कितें जाल्या आमीच शांत जाल्या. करेक्ट आनी एका सांतान दुसऱ्या सांता पासत मागणें करूंक जाय. Yes. आमी सांतान मेलेल्या सांता पासत विनोदी करपाची गरज ना कित्याक सगळे सांत आतां जे मेलेले आहात जो कोण मरता खिजर आसता न्हिदलेलो आसता इन क्रायस्ट होय की ना आमी पळयला देवाच्या उतरा वरसून म्हणटोच आमी मागणें कोणा पासत करूंक जाय आमी जिव्या सांता पासत करूंक जाय. वी हॅव टू प्रे टू द लिव्हिंग सेंट्स. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो आमी जाणो की कोणी गोरजेक वेता मिसाक ताका क्रिस्तांव ना हा ताणें बातीस घेतला ताणें कोमयांक घेतला कोमयांच्या दिसा बरी पार्टी केल्या कन्फर्मेशनाचेर पार्टी केल्या आमी सगळे कोत्ता आमी बातीस घेतोच कोण आमी भुरग्यांक आपयता लोकांक आपयता व्हडली पार्टी करता कित्याक आमी आमची ती संवय आहा की कितें आमच्या जिवितांत घडत जाल्यार आमकां पार्टी करूंक जाय. पूण भाव भयणीनो ह्या कारण हांव पवित्र आत्म्याक विचारतलो हांव पवित्र आत्म्याक खरें विचारतलो पवित्र आत्म्या हो लोक इगोर्जेक वेता हो मिसाक वेता कोमयांक घेता कुमसार कोत्ता सगळें कोत्ता आजून पासून देंवचार कित्याक इतली वर्सां बसल्या आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका ही सजमणी दिली. भाव भयणीनो कितलो लोक आजून पासून जो क्रिस्तांव म्हणटा तो धर्म कोत्ता पूण आजून एक नोय रोचना आजुनूय जावंक ना. They have not become a new creation. They are only doing religion. म्हणजे आता आमकां ल्हान थान व्हड केल्या वय की ना आमी आमचो बातीस केलो आमी क्रिस्तांव फॅमिलीन वाडलीन आमकां कितें कोत्तात आमची पायमाय कितें कोत्तात आमकां सोयी जाल्या की इगोर्जेन धाडपाची मागीर आमकां कोमयांक घेवचे पयलीं आमकां कितें करचें पडटा तो शिकची पडटा आनी पोपटा भाशेन आमी आमच्या बाबा सन्मानता हे सगळें बरे भाशेन करपाचें बरे भाशेन सांगलें ते टिचरीक सांगलें ती मागीर पायमाय भुरग्यांक व्हरपाक येता तेन्ना कितें म्हणटा आरे तुजो भुरगो इतलो स्पेर्ट रे इतलो स्मार्ट रे कितें सामकें पोपटूय सोड तो पोपटा म्हूण पास तो सारको बरे भाशेन कितें सांगता आपले मागणें आनी आमी सगळीं सगळें ती मागणें बरें म्हणलें आमी बरे क्रिस्तांव म्हणून. भाव भयणीनो ल्हान थान देवाच्या उतराची सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून आमचे काळीज आमचो आत्मो जेजू सारको आजुनूय जावंक ना म्हणून आमी फकत धर्म कोत्ता भायलो दोबाजो कोत्ता पूण भितरल्यान आजून जेजू येवंक ना. आनी देखून कितें घडटा आतां आमी केन्ना ह्या संवसारान आमी काम कोत्ता आमी कोणाचेर आड वेता कोण लोक जो खरोच कितें म्हणटात ते भाशेन म्हणजे क्रिस्तांव न्हय पूण क्रिस्तांव हा पूण घाड्यांक काम कोत्तात ब्लॅक मॅजीक कोत्ता विच क्राफ्ट कोत्ता असली कामां कोत्तात ती आतां दुसऱ्या क्रिस्तांवाचेर असले कामां कोत्तात की तांचेर विच क्राफ्ट कोत्तात ब्लॅक मॅजीक कोत्तात. पूण हांव जाणो की खरो भुरगो खरी चली जी देवाची आसा म्हणजे जी भुरगीं देवाची आहात
कोणूय ताका ब्लॅक मॅजिक करीत जाल्यार विच क्राफ्ट करीत जाल्यार त्या विच क्राफ्ट आनी ब्लॅक मॅजिक तांकां करूंक जायना, कित्याक जो तांचे भितर हा तो ब्लॅक मॅजिका वोन आनी विच क्राफ्टा वोन मरतो. Praise God. आयकतात तुमी भावंडो, पूण खरें म्हणल्यार कितें जालां आयज लोकांक ही सजमणी ना, सोत आजुनूय कोणाक ना, फकत धर्म करतात, क्रिस्तांव म्हणटात, मिसाक वेतात, सगळें करतात, पूण आजून पासून ब्लॅक मॅजिक आनी विच क्राफ्ट आनी गाडयेपण आजुनूय चलता. आनी हांव तुमकां खरें सांगता, म्हाका हांव रडटालों एक दीस म्हाका जेन्ना कळ्ळें अशें जाता म्हणून, हांव गेलो म्हज्या रुमान, रडोंक लागलो. साहेब पवित्र आत्म्या ही कित्याक घडटा तुज्या क्रिस्तांवच्या ह्या क्रिस्तांव मदीं? आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें हें घडटा कित्याक आजून पासून ताका सत खडोंक ना. Praise तुका God. सत घडलेलें म्हाका पवित्र आत्मा विचारलो, तूं 40 आनी 5 वर्सांचो आसलोय, तुका सत जालें, तूं धर्म करताले, तूं मिसाक जाताले, तूं टेन्स करताले, तूं मागणें करताले, तूं युकरिस्टीक मिनिस्टर आसलोय, तूं देवाचें उतर वाचतालोय, पूण तुका खरेंपणी देवाच्या उतराची सज म्हणजे म्हाका हो प्रश्न कित्याक विचारता? तुका 40 आनी 5 वर्सां राखलो, कित्याक तूं तेन्ना म्हज्या राज्यान नासलोय, वय तूं सर्वीस करतालोय, तूं सगळें करतालें इगर्जेन, पूण तुका खरेंपणी म्हजो आत्मो तुजे भितर नासलो. आनी तेन्ना हांवें म्हणलें, सायबा म्हाका दाखय लोक जो कोण हो आहा तो, की हांव तांकां देवाचे उतर सांगून ताका त्या देंवचाराच्या ताळयांतलो देंवचाराच्या कब्जांतलो ताका सोडपाक दिवपाक. आनी जेन्ना ते मागणें केलें भाव भयण, तुमकां खरें सांगता, गॉड इज माय विटनेस, तेजे उपरांत सुमार 20 वा 25 लोक डिलिव्हर जाले फ्रॉम डिमॉनिक Praise स्पिरिट. God. म्हणजे कितें म्हणटात ते भाशेन देंवचारांचे ताका डिलिव्हर जाले. चॉपक्यांतले चोपक्यांतले हांव तुका एक खबर सांगता, कित्याक हांव नांव घेवचो ना, पूण एक कितें घडलें की एक हांव जेन्ना थंयसर आसलो, एक कोणा बरोबर रावतालो, ती म्हजो होस्ट बायल आसली, तिणें एक बायलेक आपयली आनी ती म्हणूंक लागली, पळय ब्रदर, म्हजी स्टोरी अशी आहा की म्हजे कडेन दोग पूत आसले, एका पुतान आत्महत्या केली, दुसरो पूत आतां केअर होमान आहा, आनी गोरकार आतां दुसरे बायले बरोबर आहा. हांवें कितें करपाचें आतां? हांव एकटी हांगा आहा. आनी ती म्हणूंक लागली, 5 वर्सां पयलीं हांवें म्हजे फॅमिलीक सोडून हांव आतां UK आयली, पुर्तुगेज पासपोर्ट करून. तेजे उपरांत म्हज्या गोरकाराक हाडलो, म्हज्या पुतांक हाडले. पूण जेन्ना हांव गोंयांत आसली, थंयसर आमचें एक भाट आसलें, थंयसर हांवें शॉपाक घातली, पूण म्हज्या शेजाऱ्यान म्हज्या फॅमिलीचेर हें घाडयेपण केलें, ब्लॅक मॅजिक केली. आमी नको केलें म्हणून. पूण हांव जेन्ना UK येयली, म्हजो पूत येयलो, म्हजे दोग पूत येयले, म्हजो गोरकार येयलो. थोड्या दिसांनी म्हज्या व्हडल्या पुतान थेम्स रिवरान उडकी मारून ताणें जर आपली आत्महत्या केली. दुसरो पूत आतां आपल्या पायक मारूंक सोदतालो, तो आतां आपल्या पायक मारूंक सोदतालो म्हणून ताका पुलिशीन घातलो आनी ताका आतां केअर होमान घातलो. आनी हांव एकटी गोरकार म्हाका सोडून दुसरे बायले बरोबर गेला, आनी आतां हांव कितें करूं? आनी त्या वेळार जेन्ना हांव तिका उतराची सजमणी दिवंक लागलो, तिका हांव दाखोवंक सोदतालो की आतां पळय एक जेजूचे पावार दवरून एक नवी रचना जातली. भाव भयणीनो, तिका सजमणी दिवन जेन्ना मागणें करूंक लागलो, ती आतां व्हडले भाशेन मॅनिफेस्ट करूंक लागली. म्हणजे ती सामकी हालोंक लागली, सामकी एके भाशेन जानवरा भशेन जाली ती. आनी त्या घरान कितले म्हण भोव मारून आनी हालोन धरून कितले त्रास जावन तिचे सुमार 15-20 मिनटांनी तिचे डिलिव्हरन्स जालें. आनी जेन्ना तिचे डिलिव्हरन्स जालें, हांव एका दुसऱ्या जाग्यार वचपाचो आसलो, एक प्रायव्हेट जाग्यार वचपाचो आसलो, कित्याक एका भावान आनी भयणीन म्हाका आपयलो. हांवें म्हणलेलें आमी थंयसर वेता म्हणून. ती म्हणली म्हज्यान येवंक जाता, आनी ती येयली त्या दिसा. त्या भावान आनी भयणीन ताका थंयसर आमंत्रण दिलें, आनी ती म्हजी होस्ट बायल आसली, ती आमी गेली. आनी भाव भयणीन त्या दिसा हांवें हो टॉपीक शिकयलो, भावार्थाचो कायदो. म्हणजे ती आतां फर्स्ट टायम देवाचें उतर आयकता. तिका आतां सुटका मेळला, तिका डिलिव्हरन्स जाला. आनी तेन्ना जेन्ना तिका डिलिव्हरन्स जालें, तिका आतां देवाच्या उतराची सजमणी पवित्र आत्मो भितर येयलो. आतां तिका देवाचें उतर इतलें मानलें, ती म्हाका आतां सांगली, बाप ब्रदर, आतां म्हज्या भुरग्याक जो आतां 2 वर्सां त्या केअर होमान आहा, ताकाय मातसो डिलिव्हर कर, म्हज्या गोरकाराक पासून मातशें पासून मागणें कर. आनी भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार हांव तुमकां खरें सांगता, फाल्यां
ह्या बायलेचो आणि तिच्या गोरकाराचो वेडिंग एनिवर्सरी 26 Praise years. God. Wow. 26 years. आणि काल हांव त्या बायले कडेन आणि तिच्या गोरकारा कडेन उलयलो आणि ती फाल्यां सुटी घेवन तिच्या पुता बरोबर एक फॅमिली कही ती आता सगळी बरोबर आसतली. तेणे म्हाका सांगला की आमी तिगांय बरोबर आसतकूच हांव तुमकां फोन करता, हांव तुमचे बसून मागणी करता. हांव तुमकां हें सांगता कित्याक भाव भयणीनो, कित्याक कितलीं जाणां आसात ह्या वेळार इग्रोज मातीन की म्हणटात आपूण क्रिस्तांव, खरें म्हणटात आपूण क्रिस्तांव. इगोर्चेक सोद्दां येतात, आयतारच्या मिसाकूच न्हय, सोद्दां येतात, आपलो तेर्स कोत्तात. फाल्यां फेस्त, आंकवार मोरीचे फेस्त, सायबिणमाचे फेस्त, ते सगळे नोवेने कोत्तात, सगळे उपास कोत्तात, सगळे कोत्तात. अजूनय घाडयां कडेन वचोन देंवचार घेतला, देंवचारची पदवी हा आनी अजून पासून फकत धर्म करतात. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हांव पळयता, आमच्या गोंयांच पळयता, म्हाका अजून खूब लोकांनी म्हाका सांगलां की आमचो गोंयचो लोक जी गाडयापणां गोंयां कोत्ता ती आतां बिझनेस गाडयापणां UK पासून कोत्तात. इतली दूख भोगली म्हाका की थिंचोर पासून लोक पावलो आमचो स्विडनाक गाडयापणां करपाक, कित्याक गाडयापणाचे बिझनेस थिंचोरूय चलता. म्हणटच अजून पासून जो लोक क्रिस्तांव म्हणटा, अजून पासून जो लोक देवाची भुरगीं म्हणटा, असली घाडयापणां आनी असले वायटपण करता. ब्रदर जो, कितें म्हणटाय तूं? प्रेज गॉड. हां ब्रदर, वय आमगे हांव हें कोन्ना ब्रदर, कोणा पॉइंट कोन्ना, म्हळ्यार आमगे मुण्यार जाय जाण म्हणटाय सगळे देव एकूच म्हणटाय. तेंगेलो तो देव म्हणटाय, तो तेंगे देवा हें कोताय, कांय ना म्हणटाय. तेंगे तूं देवा गेले जाल्यार तें गेले जाल्यार मागीर कितें जाता, जेन्ना तूं आमगे मनशां आमगे ते मेसेज घालताय, तेंकां तें कितें दिसता सगळे देव एकू म्हूण. हिंगा गेल्यार कांय ना म्हूण प्रॉब्लेम, तोयी देव न्हू, होयी देव न्हू. ओके. सो हांव एक एक पावटी हांव आमगेलें सांगताले, जाय जाण आमगे पुर्वज आमगे हें कोताले, नाल्ल फोडी दिताले. आजून पासून तेंकां तें दिसता तो देव आनी तेंकां ते नाल्ल बीन हें कोताय. कित्याक आमगे देवा तें मानना. आमगे पयलो मानामेंट आहा तो आमी मोडटाय. एकल्याच देवा पोरणी पाडू करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या काळजां सावन ताचो मोग करचो म्हूण तो आमी म्हणटा सगलो देव हो आनी देव आनी होय एकलो देव जेजू. सो आमगे आतां पयर हांवें एक व्हिडिओ चयलो युट्यूब, इगोर्जी गणपती व्हडलो गणपती हांवें पुजला आनी सगळे इगोर्जी ताका सामको हें कोताय, कांतर गायन कोताय. जाल्यार मेसेज आमगे तर मेसेज तेशको वयता जाल्यार लोक कितें हें करपाना. तो लोक म्हणटा वय वय चोय आमगेले इगोर्जी हें कोताय म्हणयार हाय ते. बरें, तुवें आतां कितें म्हणलें तें आतां म्हाका कितें सांगूंक पडलेंच. आतां तुवें आतां कितें सांगलाय तें, एक मिनट हांव तुका आतां कितें दाखयता. ओके, आमी पळोवया कितें पळयलाय तें. जेजू कारगां, Jesu karka. 2 Corinthians chapter 6. 2 Corinthians chapter 6 म्हाका दिसता 15वी वड. बरें, Chris? 14वी वडटान आमी कमेंट करूया. 14वी वडटान आमी कमेंट, कोण वाचूंक शकता म्हाका प्लीज? Onbhavartia कडे फावो न्हय तसलो संबंद जोडू नाकात. प्रामाणिकपण आनी खोटेपण कशी म्हूण वांगडी जावंक शकतात. उसवाड आनी कालोख हांचे मदें कसले भागीदारपण आसूं येत. क्रिस्त आनी सैतान हांचे मदें where am I? 14. क्रिस्त आनी सैतान हांचे मदें केन्ना तरी कबलात आसूं येत. भावार्थ आसलेल्यान आनी भावार्थ नासलेल्या मदें कसले भागीदारपण घडूंक जाता. देवाच्या मंदिरा आनी मुर्ती पुतल्यान देवाच्या मंदिरा आनी मुर्ती पुतल्या मदें कशीच भाशेन एकमत आसूं नजो. कित्याक आमी खरेपणी जिव्या देवाचे मंदिर. तर देवान अशें म्हणलां, तांचे मदें म्हजें ठिकाण कोत्तलो आनी तांचे मदें जियेतलो.
हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी पोरसां. त्या पासत म्हणटा सर्वेस्पर, तांचे मदली भायर सरात आनी मेकळी रावात. कसलेच मेळे वस्तूंक हात लावं नाकात. तेन्ना हांव तुमकां वेंगेंत घेतलो. हांव तुमचो बापूय जातलो आनी तुमी जातल्यात म्हजे पूत आनी म्हज्यो धुवो. अशें म्हणटा सोड पदवेदार सर्वेस्पर. वाव, प्रेज गॉड. म्हणटोच प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे देवाचें उतर आमी खरें स्वत मानीत जाल्यार आयज इग्रोज मातीन कितें चलता, कितें चलता. हांव एका मिसाक गेल्लो, सुमार म्हाका दिसता 8 दीस वा 15 दीस जाले, आनी म्हाका थंयसर त्या मिसाक पडे तो पाद्री म्हणूंक लागलो, अरे बाबा ह्या दिसांनी तांचे गणपती बी आहा, तुमी मातशी वसात, आमकां जाय तांचे बरोबर वचपाक, तुमी वसात आनी तांकां मेळात, तांच्या घरांनी वसात, थंयसर वसात, पळयात कितें केलां तें. आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा आमच्यान तांचे बरोबर कसलोच संबंध धरूंक जायना. ती आयदन घरार तुका कितें दिलें खावपाक तूं खा, तूं म्हूण आर्गां जेजूक कितें कोणाक दिलां तें पळोवपाची, पूण खा, कित्याक तें खालें भायर गेलें, पूण थंयसर तुका आनी वचपाची गरज ना. आनी भाव भयणीनो, तुमकां आनी एकदम दुखीची खबर सांगता. हांव नको तुमी कितलीं जाणां आबुधाबी आहात वा गाल्फान आहात, पूण आबुधाबीन आमच्या व्हॅटिकनान कॉमेस केलां की हे ज्यूइश आनी मुसलमान आनी क्रिस्तांव ताचे बरोबर कितें एक सिच्युएशन हे केलां की तांकां एका जाग्यार तांच्यान हे करूंक जाता, ते म्हणटात तें वांकडणी करूंक जाता, देवाक महिमा दिवंक जाता. हे आतां जे उतर आमी आयकलां ताचे वरवीं आमच्यान अशें करूंक जाता काय? ना. हांव विचारता तुमकां, थोडो लोक अजून नको, आमच्यान करूंक जाता काय? पळय देवाचें उतर आमकां कितें सांगता, हें देवाचें उतर. भाव भयणीनो, आमी आतां दीस पावल्यात, अशे दीस पावल्यात जेजूक परतून येवपाचो वेळ पावला. कित्याक ताणें सांगलेलें की शेवटच्या वेळार जेन्ना अश्यो घडटल्यो, इग्रोज मातेन देंवचार येतले आनी फकत जो लोक देवाचें उतर सत मानून घेतलो तांचेच बाकीचो लोक जो धर्म करता तो जातले. आनी दुखीची खबर म्हणल्यार भाव भयणीनो, आजून पासून आमकां ही सजमणी मेळोंक ना. परतून वाचुया, मातशी परतून वाचुया. 14 ते जे आमचे बाय मारियान वाचला, परतून वाचुया. आमचे बाब जुवान आमकां एके भाशेन आतांच सांगलेलें, परतून वाचुया, मातशी स्लो वाचुया, कित्याक हें जावन आसा देवाचें उतर. हें जावन आसा देवाचें उतर. मातशें स्लो वाचुया आनी हाचेर आमी नियाळ करुया. आयज ओनभावार्थ्या कडेन फावो न्हय तसलो संबंद जोडूं नाकात. प्रमाणीकपण आनी खोटेपण कशी म्हूण वांगडी जावंक शकतात. भाव भयणीनो, पळयात कितें म्हणटा तो 14 वळीन. ओनभावार्थ्या कडेन फावो न्हय तसलो संबंद जोडूं नाकात. भाव भयणीनो, हांव नको तुमकां कोण सांगपाक पूण देवाचें उतर म्हणटा ओनभावार्थ्या कडेन फावो न्हय तसलो संबंद जोडूंक नाकात. म्हणजे कितें, आमच्यान एका ओनभावार्थी कडेन काजारी जिवीत पासून करूंक जायना. We cannot even get married to an unbeliever. कित्याक जेन्ना तूं एका ओनभावार्थी कडेन संबंद जोडटाय, तुका कितें दिसता, तूं ताका भावार्थी करतलोय, पूण तुज्यान एका ओनभावार्थीचेर तुजें कितें मातशें गुडगुड जालें, पयलें काजार जावचे पयलीं गुडगुड जावंक शकता, तेन्ना तुज्यान तांकां पयलो क्रिस दिवंक जाता. हांव म्हणना की तुमच्यान ओनभावार्थी कडेन काजाराचो साक्रामेंट जोडूंक जायना, करूंक जाता, पूण काजाराचो साक्रामेंट जोडचे पयलीं आमी त्या ओनभावार्थीक जेजूची खबर दिवंक जाय. कित्याक त्या ओनभावार्थीक तुका पळोवन काजाराचो संबंद जोडपाची गरज ना. तुजे भितर जो क्रिस्त आहा ताका पळोवन आतां तुजे कडेन येवपाची गरज. हांव नको तुमी सजमले ना कितें म्हणटा, ओनभावार्थ्या कडेन
फावो न्हय तसलो संबंध जोडूंक नाकात. म्हणजे डू नॉट कीप अ रिलेशनशिप विथ एन अनभावार्थी. पूण भाव भयणीनो, त्या भावार्थीक जेजूची खबर दी. कित्याक तू खरोच ताचो मोग कोत्ताय. तू ताका सासणाचे सूख ताका जेजूच्या राज्यात दिवंक सोदताय. देखून तू ताका पयलो जेजू दिवंक सोदताय. हांव तुमकां ह्या वेळार हांव शिकवण दिवपाक बंद करूंक सोदतां. आनी म्हज्या भयणी कोरीन हांगा मातसो थोडो वेळ हांव दिता ह्या वेळार. कित्याक ती आतां एक बरे भाशेन सांगतली आमकां, प्रॅक्टिकली सांगतली. बाय कोरीन, मातसो कॅमेरा घाल आनी Yes, brother. ब्रदर, जेन्ना तू सांगतालोय न्हू ते म्हाका पवित्र आत्मा सांगता उलोय आनी डायलॉनाची खबर सांग म्हणून. Praise पळय God. आनी हाऊ द होली स्पिरीट वर्कड. Yes. When you were speaking only, I was feeling like to telling you, brother, can I share? But I time काडिना. हांव एक धाकटुली गवायकी दिवंक सोदतां. म्हाजो राव घोव कोरीन मातशें राव बाय. एडवर्ड कितें सांगता पळया पयलो. ताणें आतां वयर ओके बरें तू मातशी राव मातशें. एडवर्ड ब्रगांझा. ओके ब्रदर. प्रेज गॉड. एडवर्ड म्हज्या कितें सांगता एडवर्ड, रे? तुका कितें प्रश्न विचारूंक जाय? बेश्तो वयर कळ्ळो काय आत. एडवर्ड अनम्यूट कर. अनम्यूट कर बाबा. ना आतां उलयना हांव मागीर उलयता लास्टाक. बरें, एकूच मिनिट. तुगे हात दुखता मरे तुगेलो. ना. चल कोरीन. I will raise down the hand. Okay, Corinne, go ahead. ओके ब्रदर एंड सिस्टर मोगाडा बा भयणांनो ड्रिल मारताय तूं. ओके हांव म्हाजे घोवाची गवायकी दिवंक सोदतां. जे परी ब्रदर विन्संटान म्हाका सांगलें सांग म्हणून. म्हाजो घोव आतां जेजूच्या उतरांत येयला तो, पूण म्हाजो घोव जल्मान हिंदू फॅमिलीन तो जल्मला. आनी हे काजार हांव पळय तेजी काजार जाली पळय ती देवाचीच येवजण आसली तो हें म्हणटा हांव. पूण काजार जावच्या आदीं आमी दोगांय एकामेकाच्या मोगान पडलीं. आनी ताणें पयलेंच म्हाका सांगलें, पळय हांवें ताका सांगलें पळय म्हजी मायपाय दिवची ना हें जावपाक, हें काजार कहेंच जावचें ना, कित्याक तूं दुसऱ्या धर्माचो आनी हांवें म्हाज्यान जेजू केन्ना सोडूंक जायना. तर तेन्ना म्हज्या घोवान म्हाका सांगलें, म्हाका जेजूचो खूब मोग आहा. ताणें ही उतरां म्हटलीं. आनी तेन्ना हांव देवाच्या उतरान ना पूण हांव जेजूचो मोग जाणाली, जेजू म्हजो मोग कोत्ता म्हणून. आनी हांवें फकत एकूच तेन्ना एका फादरीचो हेल्प घेतलो आनी त्या फादरीन व्हरोन म्हाज्या घोवाक दाखयलो. आनी तेणें फादरीन ताका विचारलें, तूं तेजेशीन काजार जाताय तेका तूं तें लायक जालो कित्याक लागोन? म्हाज्या घोवान जाप दिली, फादर हें म्हटलें तेणें म्हाका जेजू कोण तो कळोंक जाय. हांव जेजू हांव इगोजेन वयतां कित्याक म्हाजो घोव न्हू आदीं बालतीम घेवच्या आदींच तो इगोजेन मिसाक वेतालो आनी क्रिसमसाक बी तो वेतालो. आनी तेन्ना हांव उतरान ना न्हू, पूण ही जावन आसा एक देवाची येवजण आसली ती. दीस वॉज गॉड्स प्लॅन फॉर मी वीच आय डिडंट नो. म्हाका खबर नासली देवान कसलो म्हाका प्लॅन आसलो पळय तो आयज म्हाका कळलो केदो व्हडलो प्लॅन आसलो पळय तो. आनी म्हाजो घोव गेलो तो तेन्ना गाल्फाक गेलो तो. तेणेन तेन्ना एज पर द कॅथलीक चर्च तेणेन सगळी ती कितें तितून कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च बूक तेणेन तो शिकलो. आनी तो येवन तेणेन बाल्तीन घेतलें आनी 2 वर्सांनी मागीर तो मिसाक वेतालो. बायबल सद्दां तो वाचतालो. हांव नको तो वाचतालो बायबल तो, तेका अंडरस्टँडींग तेका नासलें आसतलें तेन्ना, पूण तेन्नाच्यान पळय तो बायबल वाचता तो आयचो दीस पासून तो बायबल वाचता. आनी आमी काजार जालीं आनी आमचें काजारी जिवीत आमचें आहा. आमी काजारी जिवितान आमचें आहा. ताची पाय मातसो तो क्रिस्तांव जालो म्हणून मातसो तुमी जाणा न्हू तेका लायक जावंक ना. ओके पूण मागीर बरेपणूय जालें पाय मायशीन. मागीर स्लो म्हाका सोयेग मेवलो ब्रदर जॉन्सनाच्या रेतीराक येवपाक. आनी तेन्ना 15 वर्सां वा 12 वर्सांची गजाल ही हांव ब्रदर जॉन्सनाच्या रेतीराक येतालीं आनी म्हाका देवाच्या उतराची सोजमोणी मेवंक लागली.
स्लोली रोखडीच मेळोंक ना म्हाकाय खूब टायम लागलो म्हाकाय कितें देवाचें उतर पळय तें कळपाक कित्याक हांवूय देवाचें उतर फॉर ग्रांटेड खंय वतालें आणि हांव थिंगा रितिराक फॉर अ फिलींग खंय वयतालीं एक टायम पास कहो तेन्ना म्हाज्या जिवितान कांय जावंक ना पूण जेन्ना मागीर मागीर म्हाज्या जिवितान मातशें कितें जावंक लागलें तेन्ना म्हाका सोजमणी मेवली आणि आयज थ्रू द वर्ड the word sets you free, the truth sets you free, the truth सोत तुका स्वतंत्र करता तेन्ना हांवें तें उतर म्हज्या जिवितान घातलें आनी उतरान सावन म्हाका जेजू कोण पळय तो कळलो सेम हांवें म्हज्या घोवाक मागीर दिलें म्हज्या घोवाकूय स्लोली त्या उतराची ओळख मेवली सगळें ताका कळलें सोजमणी मेवली ब्रदर विन्संट म्हाज्या घोवाक सारको वळखता आनी आयज दोगांय आमी देवाच्या उतरांत आहा आनी आतांच हांव आर्गां दितां म्हाज्या घोवाकूय देवाचें उतर कितें पळय तें कळलें सोजमणी मेवली देवाचें उतर कशें उलोवंक जाय पळय तें ताका सोजमलें आयज आनी आयज आमचें काजारीचें जिवीत इतकें बरें आहा इतकें देवाच्या उतरान आहा देवाच्या उतरान सावन आमचें सोजमणी एकामेकाक देवाचें उतर तर ना आनी देवाचो तर मोग ना कांयच जायना आमचे थंय आमचे वस्तूंनी आमच्यान कांयच करूंक जायना आयज आमचें जिवीत जेजूक लागोन जेजूच्या मोगाक लागोन आयज आमचें काजारी जिवीत जेजू भाशेन आहा आनी आतां न्हू एक अर्दें वर पयलीं न्हू आमी आतां न्हू सुपर मार्केटान गेलीं आतांच आमी एक सुपर मार्केटान गेलीं आनी आमी बील फारीक कोत्ता पळय थंय म्हाका एक मुस्लीम चेडूं मेवलें आनी तें न्हू गोंयकार वास्कोचें तेजे दोळ्यांनी न्हू दुकां कशीं म्हाका म्हणलें आपणाचो भाव चड बरो ना वास्को आनी म्हाका तेणेन फोटो दाखयले आनी हांवें तुका इतकें आमकां थिंगा आतां कावंटरार उलोवंक जायना न्हू जेजू म्हणोंक जायना न्हू हांवें ताका स्लोली विचारलें तूं जेजूक स्वत मानताय म्हणलें वय म्हण लागलें म्हज्या जिवितान जेजून जायतें केलां हांवें तूं खंय रावताय अमकें फास्ट सांगलें तेणेन हांवें म्हणलें तुका टायम आहा म्हजेशीन येवपाक आपूण आत्तां म्हण लागलें णवांक तुजेशीन येता काम सुटलें म्हणटकच हांव तुका म्हणलें व्हरोंक येता तूं म्हणलें म्हजेशीन यो आतां आनी आतां णवांक तें आमगेर येवपाचें आहा आनी आमी ताका दोगांय बसोन जेजूचें उतर दिवपाचें देवाचें उतर सांगपाचें आहा आनी आमी जाणा आमकां दोगांयनी देवान विचून काडलें आनी हें काम जेजूचें राज फुडें व्हरपाक आमेन आमेन जेजू कारगा जेजू कारगा भाव भयणीनो ही गोवायकी जी म्हजी भयण कोरीन दिता आमी जेन्ना आयकोता आमी सोदता की जेन्ना आमी गोंय म्हाका कितें दुखलें म्हाका कितें हें जालें पूण जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगून रावता देव आमकां मुसलमानांक हिंदूक सिखाक ज्युइश लोकांक आमच्या जिवितान हाडटलो आनी आमी तांकां जेजू दिवपाक आमी पावतले कित्याक तांची सरवण जातली भाव भयणीनो त्या देवान तांकांय रोचल्यान आमी सोदना की आमी क्रिस्तांव म्हणून आमी इगोर्जे करता आमचें तारण जालें पूण कितले फावटी आमीच फटवल्लीं आसां कित्याक आजून आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी आनी तो लोक जो पयले फावट देवाचें उतर आयकता देवाचें उतर आयकोन ती आतां एक भावार्थी जातात आनी तांचें जिवीत बदलता तांचें जिवीत बदलता देवाच्या उतरा वरवीं पूण आजून पासून कितलो लोक आजून पासून कॅथलीक लोक हांव तुमकां सांगता ताका देवाच्या उतराची सोजमणी देवाचें उतर सांगीत जाल्यार ती म्हणटली तूं प्रोटेस्टंट तूं बॉर्न अगेन तूं बिलिवर देवाचें उतर म्हणटा ताका तांचें सगळें तांचें भिरता सगळें पूण ताका नोवेना सांगीत जाल्यार तेर सांगीत जाल्यार उपास सांगीत जाल्यार देवस्पण सांगीत जाल्यार मीस जाल्यार ती कॅथलीक म्हणटली पूण देवाचें उतर नाका तांकां आनी देवाचें उतर ना जाल्यार भाव भयणीनो आमचें तारण जावचें ना आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां देवाच्या उतरान रिगून रावपाक तेन्नाच आमकां मिसाची सोजमणी बरी मेळटली आमच्या तेरसाची सोजमणी बरी मेळटली नोवेनाची सोजमणी बरी मेळटली आमच्या उपासाची सोजमणी मेळटली जे आमी मागणें करता ताची सोजमणी आमकां बरी मेळटली कित्याक देवाच्या उतराची सोजमणी आमकां आहा म्हणून आनी जे देवस्पण आमी करता ते कोत्तेले आमी त्या उतराच्या सोजमणीन आनी आजून आमी देवाच्या उतराची सोजमणी ना म्हणून आमी फकत देवस्पण करता धर्म करता आमी भटा भाशेन घडा 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 मागणें करता आनी कितले फावटी तुमी जाणो ह्या दिसांनी जी गोंय आहात तुमी जाणो ह्या दिसांनी
ताचे फेस्त आहले आनी तितूर तुमी सगळे कोणे लावड स्पीकर घाल्ले भटा कितें करताले तितूर गाडा गुडू गाडा गुडू गाडा गुडू तेच भाशेन आमी आतां सोयी जाल्या आमकां गाडा गुडू तेच करतना गाडा गुडू करपाक कितें बरें जातलें काय तूं 5 खोण आहात तेरसाचे 5 खोण करच्या स्वाते एक खोण मातसो करात एक डेकेट करात पूण मातसो सोजमीकायेन करात सजमणी घेवन करात नियाळ करून करात रांदनीचेर चिकन घालून हे तेज करिनाका कित्याक कितले फाटी आमी दिसता अरे भुरगे मातशे दिसर उदक मातशें शिस्ता आमच्या बाबा सर अरे उदक शिस्ता दिसर असल्यो खबरो चलतात आमचे मन हा दुसऱ्याचेर पूण आमची उतरां आमी उलयत आसा आमचें मन ना देवाचेर आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां 5 मिनटाचे मागणी करीत जाल्यार आख्ख्या काळजान आमच्या मनान करीत जाल्यार ते एकदम मोलादीक जातले पूण वद्या वरांचो तेज म्हणटात केन्ना कितें आमी म्हणटा सुखाचे दुखाचे शांतीचे आमी विस्टीज ऑफ लायफ 20 डेकेट करता आमी 4 तेज करता आमी सगळं 4 तेज केले आमी सद्दां 4 खूब लोक म्हणटा म्हाका ब्रादर जाणय एक आमी सकाळी करता मागीर दनपारां मागीर सांजे आनी मागीर रातीक सगळे मिक्स जाता आनी बाप साहेब आनी 5 काडटलो पोचरी आमी मागीर रातीकूच करतले म्हणटले आमी इतले तेज करपाक तयार हांव आनी भुता भाशेन पूण ती सजमणी घेनासतना आमी करीत जाल्यार असलोच फायदो जावचो ना पूण देवाच्या उतराची सजमणी मेळत जाल्यार भाव भयणीनो आमकां कितले बरे फायदो जातलो आनी हांव सजमतां की ह्या वेळार जेन्ना तुम्ही आयकतात तुमची मनां तुमची काळजां तुमचे सगळे उक्ते जाला आनी तुमकां ह्या उतराची सजमणी मेळल्या म्हणून बेश्टे देवस्पण केले खूब मागणे केले खूब उतरां उलयली आमकां कसलोच फायदो जावचो ना कितले फाटी म्हाका इतलो राग येता होली एंगर म्हणटात ते भाशेन कित्याक जेन्ना कोण घिचर बेता लाजाई चलता मागणे करता रेबेकां चलता तिचो लोक आपलो कांयच आमी देवाचे तांची चोत्राय ना तांच्या रेबेकाचे ते खातार बरे भाशेन सांगना अरे मातशें गुडगुड सगळेचेर आहा फकत परफॉर्मन्स करपाक पूण खरें म्हणल्यार त्या देवा बरोबर संबंध दवरपाक ताचे भशेन ताचे बरें उलोवपाक तो उलयता आमी उलयता ते पळयना आमी दिसाक वयतकूच आमी पळयता कोण खातार करता तो व्हडल्या ताळ्यान करता आमची चोत्राय सगळे तो बरो कांतार करता ते बरे गाता तो बरो शर्मा दिता सगळ्यांचेर आमी आमची चोत्राय वेता खरें म्हणल्यार त्या उतराचे त्या जिव्या उतराचे ती सजमणी जी आमकां मेळोंक जाय ही आमी मेळनासतना रावता आनी भाव भयणीनो आमचे कसलोच फायदो जायना आनी देखून भाव भयणीनो दूख भोगली म्हाका जेन्ना हांव UK गेल्लो ह्या टायमार जेन्ना हांव सजमलो की खूब आमचो क्रिस्तांव लोक हा गाडयांनी आनी जॉन्सारांनी भरलेलो आसलो कित्याक तिचो बिझनेस कॉमर्स जाला गाडयांचे लोक तिचर वेता गाडयां कडेन आमचो गोंया पावलो गाडयांचे कामां करपाक आनी हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदतां बिश्टे आमी बातीस घेतला म्हणून देंवचार आमचे कडचो भायर वचना जेन्ना देंवचार भायर वतलो जेन्ना आमी नोय रोचना जाता when we become a new creation आमचो आत्मो जेजू सारको जाता आमचो आत्मो जेजूचो आत्मो एक जाता आनी आता पवित्र आत्मा आमचे भितर येता आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर येता सगळे जे मेळे आत्मे आहात सगळे जे म्हणजे इवल आत्मे आहात ते सगळे भायर येतात ताका जागो मेळना भाव भयणीनो फकत आमचे भितर तो आत्मा जेजूचो ना जाल्यार पवित्र आत्मा ना जाल्यार फकत भायल्यान आमी दबाजो करता धर्म करता आमचे तारण सांगना म्हणटच आयज आमी आमकांच विचारुया खरेपणी म्हाका देवाच्या उतराचो मोग हा काय खरेंच म्हाका देवाच्या उतराचो मोग हा आनी जेन्ना म्हाका देवाच्या उतराचो मोग हा आमी पळोवया आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या इग्रोज मातेन आमच्या फामिलीन कितलो लोक तांकां देवाच्या उतराची सजमणी हा तांकां देवाचो मोग देवाच्या उतराचो मोग हा देवाच्या उतराचो मोग ना जाल्यार आमी बसोया तांचे बरोबर तांकां जेवण आपया तांकां बरें रांदून दिवया ते बरें रांदून दिल्या उपरांत तांकां देवाच्या उतराची इंट्रोडक्शन दिवया सजमणी दिवया चड सांगपाची गरज तांकां सांगपाची गरज ना की तूं इतलो शिकलाय म्हणून इतले देवाचे उतर जाणाय म्हणून मर्सी आनी ग्रेस आनी हे आनी ओपारी खूब वस्तू सांगपाची गरज ना काय इम्प्रेस करपाक की तूं इतलो जाणय म्हणून तांकां
पवित्र आत्म्याच्या आदारान कितें ल्हानशें शिकोवया आनी ताका आमी म्हणटा न्ही कोण रांदता जाल्यार तो कुजिनेर येता म्हणटा अरे बाबा मातशी चाक रे बाबा कोयंत लागता ते मीठ घालूंक जाय हें घालूंक जाय साखर घालूंक जाय गोबर साखर घालूंक जाय ते सांगतात आमकां मॅग्नेशियम करपा जाय तेच भाशेन बाबू आमी हो तो टेस्ट दिवंक जाय सगळ्यांक देवाच्या उतराचो जेन्ना आमी हो टेस्ट दिता आतां तांकां उतराची आजून जाणवाय दिता आनी मोग दिता आनी त्या मोगा वरवीं आतां आमच्यान तांकां जेजूचें शीस करूंक जाता एक शीस दुसरें शीस करूंक पावता आनी आमी फकत we don't convert people. We are not here to make converts. We are here to make disciples. आमी शीस करूंक जाय आनी शीस कोणाक करूंक जाता फकत जो देवाच्या उतरान रिगून आसा आयज बाबून आमचे इग्रोज मातेन देवाचे उतर ना आमी फकत धर्म करता येता मीस करता सगळें करता पूण देवाच्या उतराची सोजमणी पूण आयज तुमी सगळीं हांव कित्याक तुमकां सांगता तुमी सगळीं देवाच्या उतरान रिगून आहात देखून तुमी ह्या जाग्यार आसात देखून तुमी हे देवाचे उतर आयकतात म्हणटच तुमी देवाचे उतर जाणो जाल्यार मातशे दोळे उक्ते करात मातशी तुमची काळजां उक्ती करात आनी वसात तुमच्या फॅमिलीनी तुमच्या कामाचेर बस स्टॉपाचेर मार्केटान आमची बाय कोरिनान आमकां कितें सांगलें ती तिजोर आपल्या गोरकारा बरी तिजोर सुपर मार्केटान गेली ती पळयता की मुस्लीम बायलेक रडटा ती आनी ती पळयता अरे तूं बरी हाय कळटा की ती गोंयची म्हणून आतां ती येतली दिसत कितें करतली ती जेजूक त्या बायलेक दितली आनी हांव जाणो की आयज राती त्या बायलेची पेकोणी जातली मारतली म्हणून जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान आनी भाव भयणीनो आमी आमची बाय कोरीन आनी तिजो गोरकार ताका तिका बातीस दितलो ना तिका फकत उतराची सजमणी दितलो उतर जेन्ना तिका सजमणी मेळटली तेन्नाच की ती एक भावार्थी जातली आमी समजता की आमच्या बातिजमा होती आमी भावार्थी जाल्या म्हणून देखून आमी बसता नातालां करता पास्काची खबर करता फेस्तां करता गोंदान मारता सगळें करता खरें म्हणल्यार उतराची सजमणी आमचो संबंद देवाशी ना ज्या दिसा आमकां उतराची सजमणी मेळटा आमकां पवित्र आत्म्याचो जागो आमचे भितर येता तेन्नाच की बाबून आमी नोई रोसना जाता आनी नोई रोसना जावन आतां आमकां देवाचें सगळें बरेंपण सगळें जे जैतिवंत जिवीत जे जेजून घडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता आनी आमी एक क्रिस्ती जिवीत एक जैतिवंत जिवीत एक भावार्थीचें जिवीत आमी जिवंक पावता वय की ना होय ब्रदर वय की ना भाव भयणीनो तुमी म्हाका दिसता अजून पासून तुमी म्हाका पळयतात आनी म्हाका तुमकां दिसता की हांव अशी नाटकां करता पूण हांव खरें म्हणल्यार आय एम टॉकिंग विथ होली एंगर जाय की आमी सगळीं जी ह्या वेळार आयकतात देवाचें उतर आमी एक भाशेन दुसऱ्या कडेन वसोया आनी ताका देवाचें उतर दिवप आमी समजता की मुसलमानांक आनी हिंदू भावांक आनी आमच्या ज्युईश आनी बुद्धिस्टांक दिवंक जाय पूण खरें म्हणल्यार आमच्या क्रिस्तांव आमच्या कॅथलीक भाव भयणांक आमी ते देवाचें उतर पयलें दिवंक जाय अजून पासून ताका देवाच्या उतराची सजमणी ना आनी देखून आमी थंयसर वचोंक जाय इग्रोज मातेन आमच्या फॅमिलीनी आमच्या कुटुंबांनी आनी देवाचें उतर परगट करूंक जाय तें उतर जें आमच्या काळजान आसा आमकां इतलीं वर्सां सजमणी मेळल्या तें आमी दिवपाक आयजसान आमी फुडें सरोया आनी हें देवाचें उतर देवाचें राज फुडें परगट करपाक आयजसान आमी भावरुया पळय आमच्या भावा जुवन म्हाका एक प्रश्न विचारलो आयज तो म्हणटालो व्हॉट इज कॉमन बिटवीन अ बिलिव्हर एंड अनबिलिव्हर पूण हेच ताणें प्रश्न विचारलो म्हणून आयज आमकां सजमणी मेळ्ळी आमकां आयज तांच्या भितर वचपाची गरज ना पूण आमच्यान ताका देवाचें उतर दिवंक जाता आमच्यान जो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता आमेन आमेन प्रेज गॉड प्रेज गॉड थँक यू जीसस हांव आयज एक टॉपिक शिकूंक सोदतालो पूण म्हाका दिसता पवित्र दुसरीच टॉपिक हाडली आयज एक दुसरीच टॉपिक हाडली म्हज्या मनान आयज लुकाचो 11 15 वड आनी तेजे उपरांत शिकून पण म्हाका दिसता पवित्र आत्म्याक जायल्लें की आयज आमकां आमचे दोळे उक्ते जावपाक की आमकां जाय उतराची सजमणी आमकां जाय तें उतर जें आमच्या काळजान आसा तें आमी दुसऱ्यांक सांगूंक कित्याक कितलो आयज हा
जो फकत धर्म करता, आमचो क्रिस्तांव लोक धर्म करता, अजून उतराची सोजमणी ना, जेजूची सोजमणी ना. आयज आमी फुडें सरोया आनी उतर सगळ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावर कॉमेस करूया. Praise God. Great Jesus. Thank you, Holy तू Spirit. सांगत म्हण म्हाका कसो उगडास आयलो ब्रदर. एक मुगेलो फ्रेंड बरो ना, ही इज व्हेरी सिक आनी तो हॉस्पिटलान आहा, कन्सिडरिंग तो मरतलो, ताका तो बरो ना. सो म्हाका कोण ना फुडें हांवें ताका फोन केलो आनी हांव बायल, सो तो बरो ना म्हण बायल उलोवपा लागली. सो हांवें बायले सांगलें, म्हणजे आय स्टार्टेड मिनिस्ट्रींग टू हर. सो हांवें म्हणलें ताका मातशें दी, हांव उलयतां ताचे कडेन म्हणलें. सो ही वॉज, तो खुशाल जालो मुगे नांव आयकून. सो उलोवपा जालो ताका, बिकॉज वी आर नेबर्स आनी आमी क्लासमेट्स. सो तो उलोवपा लागलो आनी हांवें देवा खबर सांगपा. हांवें म्हणलें तूं 2000 वर्सां पयलीं तूं बरो जालो म्हणलें. आमी इगर्जी वतालीं पूण आमकां ती समजण नासलोली. आतां हांव तुका सांगत म्हणलें समजणी. सो हांवें उलोवपा स्टार्ट केलें. तो ताका खोंकली येवपा लागली. ही वॉज गेटिंग हिकअप्स. ही हॅड स्ट्रोक, सो ताका हिकअप जावपा लागलें. सो परतून बायलेको दिलें आनी बायले सांगलें, तूं थिंग आहा न्ही, तूं आमगे जेजू फुरसार मेला, सगळें निमाण रगत पासून ताणें आमचे पासत वारयलां. सो तुका ती समजिकाय मेळपा जाय. आनी बायबल सांगता सगळें सांगिल्लें ब्रदर. ओके, सो ताका बायबल नाहलोलो, शी वॉज इन द हॉस्पिटल. सो बायबल ना. सो हांवें म्हणलें तूं मुडीत राव, जेजू तुगे गायांनी तो बरो जाला. हांव आनी तूं बिलीव कोन्न मुडीत राव म्हणलें. एंड देन हांव तें डेली डेक्लरेशन धाडपा लागलें. सो तांगे मागीर टॉक जाता न्ही. आतां काल म्हाका मेसेज आयल्या आफ्टर 1 week, थँक यू फॉर युअर प्रेयर्स, ही इज बेटर. आनी म्हाका Praise Jesus. नो सायबिणी पिक्चर धाडला. सो दे मस्ट हॅव ऑलरेडी स्पोकन, यू नो. ते आनी म्हणजे हा डोंट लिसन टू हर, शी इज अ बिलिव्हर कितें पूण जालां. Okay. सो शी इज नॉट रिप्लायिंग टू माय मेसेजीस. हांव फोन केला, फोन काडना, पण म्हाका सायबिणी पिक्चर धाडला आनी तें कांतार धाडला. सो हांवें म्हणलें प्रेज गॉड, द सीड इज ऑलरेडी सोड. So yeah, I said praise God, thank you Jesus, you will take care of the rest. And he needs the word. So I could see हांव उलयतना जेजुगे रोगतांतून बरो जाल मरे, जेजुगे रोगत आहा मरे तुजे बारबरी, तूं कित्या भित रे, सो तूं उठ्ठो मरे आनी चल, वी हॅव टू, आमकां एकमेका मेळपा जाय, यू नो. तूं बेडाचेर रावपा हाडलो ना, जेजू फुरसार मेलो तो तुका बेडाचेर दवरपा न्ही. सो I was trying to, and he was like, you know, तागे उतर फोर्सान भायर सरतालें. बट देन मागीर फॅमिली उलयली आसतली, एंड दिस इज द टॉक. आनी एक दीस कोणाको उलयली ब्रदर, तो म्हाका विचारता, सिस्टर तूं सायबिणी मानिता, तूं बिलिव्हर न्ही. हांवें म्हणलें अरे सायबिणी मानीत जाल्यार बायबल वाचनाय रे. सायबिणीन सांगिल्लें मरे जेजुगे उतर वाच म्हणून. सायबिणी मानीत जाल्यार आमी बायबल वाचनाय म्हणलें, थिंगा आमचें जाताय म्हणलें. सो दॅट इज द थिंग. आतां तूं सांगत म्हणल्यार म्हाका उगडास आयलो. जेजू कारगा. Yes, God. आमकां आनी 15 मिनटां आहात आनी कितें सांगपाक? येस. बरें, हांव एक तुमकां स्क्रिप्चर दाखयतां. हांव तुमकां एक स्क्रिप्चर दाखयतां. 1 कोरिंथ, पयली कोरिंथकारांची 15वी 15वा विसवोन वोड 20 ते 23 पर्यंत. कोण तरी वाचता अशी 20 ते 23 पर्यंत. पूण क्रिस्ताक देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला तें सोत, आनी हाची खात्री खोशी मरून गेल्यान तांकांय देव पुनर्जीवन करतलो. कित्याक जशें एका मनशा वरवीं मरण आयलां, तशेंच एका मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपणूय जालां, पुनर्जीवनपणूय आयलां. ओय, जशें आदामा सवें सगळीं मरतात, तशेंच क्रिस्ता सवें सगळ्यांक देव पुनर्जीवन करतलो. पूण सगळीं देवान थारायलेल्या क्रमा प्रमाणे पयलो मालगडो म्हूण क्रिस्त, मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची तीं सगळीं. बरें, परतून आमी ह्यो 22वी वोड आनी 23वी वोड परतून वाचुया. आनी म्हाका तुमी सांगात ही वोड आमकां कितें सांगता. ओय, जशें
आदामा सवे सगळी मरतात तशेंच क्रिस्ता सवे सगळ्यांक देव पुनर्जीवन करतलो. ओके राव 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 राव. होय, जशे आदामा सवे सगळी मरतात तशेंच क्रिस्ता सवे सगळ्यांक देव पुनर्जीवन करतलो ओ गेल्या करतलो. करतलो. म्हणजे आता सगळो जो लोक जो मरता तो खी आसा, तांचे पुनर्जीवन कोण जाला ना, जावंक ना. म्हणजे आता सगळो जो लोक सगळे जे सांत मेल्यात, आंकवार मोरी मेल्या, सगळी जी मेल्यात ती खी आसा त्या वेळार न्हिदलोली. पुत्तून 22वी वड वाचूया. होय, जशे आदामा सवे सगळी मरतात तशेंच क्रिस्ता सवे सगळ्यांक देव पुनर्जीवन करतलो. वय की ना? पूण पळयात 20वी वड. पूण क्रिस्ता देवान ताका मेलेल्यांचो पुनर्जीवन केला ओ करतलो? केला. म्हणटोच जेजू पुनर्जीवन जाला, तो फकत पुनर्जीवन जाला. वय की ना? होय. म्हणटोच आता 23वी वड वाचूया. बाय मारिया, पोत्तून 23वी वड वाच आता. पूण सगळी देवान थारायलोल्या क्रमा प्रमाणे पयलो मालगडो म्हूण क्रिस्त. मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळी पुनर्जीवन जातेली. वय की ना? भाव भयणीनो, क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळी पुनर्जीवन जातेली. हांव तुमकां विचारता, होय ओ ना? होय. हे देवाचे उतर, हे जे आमी वाचता देवाचे उतर. होय. हांव तुमकां कसल्यो काणयो सांगिना, कित्याक हांव फकत देवाचे उतर सांगता. म्हणजे फकत आता स्वर्गार कोण हा ह्या वेळार? बापून पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा ह्या वेळार स्वर्गार ह्या वेळार ताजी मिनिस्ट्री चलता, तो स्वर्गार हा. म्हणजे ह्या वेळार स्वर्गार कोण हा? स्वर्गीचो बाप. ताज्या उजव्याक कोण बसला? जेजू बसला. आणि ताजे आंज गोडवे आसात. म्हणटोच जेजू स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक कितें करता गाय? आमच्या पासत विनोदी करता. आमचे पासत विनोदी करता. रोमकारांक 8वा 20वर वड 34 वाचूया. पळोवया कितें करता जेजू स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक. कित्याक आमकां खूब शिकवण दिल्या, आमी खूब मागणी करता. पूण आमी वाचूया की 34वी वड कितें करता, कितें म्हणटा. खास्तीचे फर्मोन मारपी तो कोण? आमचे खातीर मेलो जेजू ख्रिस्त न्हय? इतलेंच न्हय, तो पुनर्जीवंतूय जाला आनी आतां तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर विनोदी करता. म्हणटच हांव भाव भयणीनो आयज तुमकां सगळ्यांक एक प्रश्न विचारूंक सोदता. आमी कितले पासत मागणी करता हाचे वरवीं, ताचे वरवीं, हाचे उदेशी, ताचे उदेशी. जेजू बापाच्या उजव्याक बसला, तो कितें करता आमचे पासत? विनोदी करता. तो विनोदी करता जाल्यार तुका आनी कोण जाय विनोदी करपाक? ज्या जेजून तुजे पासत आनी म्हजे पासत आपले रगत व्हांलोयलें, ताणें आपलो प्राण सोडलो खुर्सार. तो 3 दिसा उपरांत पुनर्जीवन जालो आनी आता स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. आनी तुजे पासत म्हजे पासत जो ताजे भावार्थ दोता ताजे पासत विनोदी करता. पूण आमकां आनी कोण जाय विनोदी करपाक? कोण ना. आनी भाव भयणीनो, ही सजमणी आमकां मेळत जाल्यार इतले जे मागणे आमी करता न्हय, कितले मागणे करता न्हय, हे सगळे मागणे आमी कमी करतले आनी फकत उतराची सजमणी घेवन
आमी वेळ काडटले कित्याक उतराची सजमणी मेळत जाल्यार आमकां आनी पळय बावगडे हो फोन म्हजे कडेन आहा हो फोन म्हजे कडेन आहा आनी हो फोन म्हणल्यार म्हाका 10 वर्सां पयलीं कोणे म्हाका फोन दिल्लो जाल्यार हो फोन म्हज्यान वापरूंक जायनासलो कित्याक म्हाका ह्या फोनाची सजमणी नासली कोणे म्हाका हो स्मार्टफोन दिल्लो जाल्यार 10 वर्सां न्हय समज 20 वर्सां पयलीं तेन्ना नवो फोन कित्याक तेन्ना सगळे कडेन फोन नासलो कोणे म्हाका हो स्मार्टफोन दिलो म्हाका म्हणलो अरे बाबा तुका बरो स्मार्टफोन दिला हें चलता तें चलता हांव पळयतालो अरे हांव बरें पळयता मातसो हांव ताका म्हज्या मेजाचेर सगळे कागदां घालून एक पेपर वेट कोत दवरतालो हांव पूण आतां म्हाका ह्या फोनाची सजमणी आहा हो फोन म्हज्यान व्हॉट्सएप करूंक यूज करूंक जाता म्हज्यान वो फोन म्हज्यान युट्यूबार पळोवंक जाता फेसबुक पळोवंक जाता कॅल्क्युलेटर यूज करूंक जाता फोन करूंक जाता खूब वस्तू करूंक जाता प्ले स्टोराचेर वचून खूब वस्तू करूंक जाता कित्याक म्हाका ह्या फोनाची सजमणी आहा आनी ज्या दिसा म्हाका ह्या फोनाची सजमणी मेळ्ळी आतां हें म्हजें डार्लिंग जालां जे भाशेन म्हाका कांय दिसा जाता हो फोन म्हजे बरोबर आसता परतून म्हाका झूम जाय फेसबुक जाय हें जाय हो फोन म्हजे बरोबर आहा कित्याक हांव वापरता म्हाका सजमणी आहा ज्या दिसा म्हाका उतराची सजमणी मेळटा म्हाका म्हजो बायबल घेवन म्हजे नोटबुक घेवन म्हजे कॅम्प्युटर घेवन म्हज्या व्हडल्या प्रिचरा भाशेन गरज ना येता म्हज्या काळजान रिगून रावता कित्याक त्या उतराची म्हाका सजमणी आहा आनी ज्या दिसा म्हाका उतराची सजमणी आहा हे सगळे धर्माचे काम कोण म्हाका सांगता अरे तुवें इतले दीस उपास करूंक जाय 20 दीस उपास करूंक जाय इतले माळणे करूंक जाय 20 पाटी 100 पाटी ते स्क्रिप्चर म्हणूंक जाय एक तुवें करूंक जाय मिसान दिवंक जाय आत्म्यांक मिसान दिवंक जाय आनी पाद्रीक मातशें बुद्द घाल काय मातशें कितें दिवंक जाय आनी नाका प्रिचराक दिवंक जाय आनी ते सगळे तूं आनी मागीर थंयसर वचून एशा प्रेमा निकेटान आनी त्या भुरग्यांक आनी मातशें जेवण दिवंक जाय तांकां कितें बरें पण मेलो जाल्यार त्या दिसा पयल्या वर्साच्या दिसा ताका बरें जेवण दिवंक जाय बरें आनी तें जेवण जातकच तितलेंच न्हय ताचे उपरांत जेवण जातकच आनी कितें मातशें डिजर्टूय दिवंक जाय हे सगळें करतकच तुजें सगळें बरें जातलें फकाणां आमी आजून करता फकाणां ही फकाणां करपाची काम आमी आयज बंद करुया ही जे ट्रेडिशन आमी शिकल्या गोंया भाशेन या अनभवार्थीचे आमी जे शिकल्या हे सगळें सोडुया आनी फकत आमची चोत्राय देवाच्या उतराची सजमणी घेवन ते देवाचे उतर पाडून खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जिवन आयजतान आमी सुरवात करुया Praise God. Thank you. भाव भयणीनो होय brother. हांव सजमतां की ज्या दिसा आमकां उतराची सजमणी मेळटली आनी आमी जाणो आमचो स्वर्गीय बापाच्या उजव्याक आमचो जेजू ज्याने आपलो प्राण सोडला आपले रगत वारयले तो विनोदी करता आमच्या पासून आमी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरुया ताच्या उतराची सजमणी घेवया आनी ते आमकां सगळें जे जेजून घडलां ते आमकां फावो जातलें आनी आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत भावार्थीचें जिवीत जैतिवंत जिवीत विक्टोरियस लायफ we will start living every single day. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise Jesu God. karga. Jesu karga. Jesu karga. Jesu karga. बाबा आयज आमकां ही उतराची सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आयज तें उतर आमी करुया आनी फुडल्या बुधवार दीस जेन्ना येतकूच आमी फकत ही आयज आमकां शिकोवण ना जाल्यार आमी फकत घोवायकी दिवया की उतर आमकां सजमणी मेळ्ळ्या म्हणून आमी कोत्ता म्हणून आमकां खूब घोवायकी आसलेल्यो आमी जेजूक वाखाणणी आर्गां 3 मास महिमा दिवया आमच्या घोवायकी वरवीं आमेन आमेन Amen. बाबा एडवर्ड आमकां मागे आमचे बगलान घालो गो हड्या बाबा एडवर्ड सांग सांग अनम्यूट कर अनम्यूट कर Hello, brother Vincent, you're listening to me? बाबा सांग Brother Vincent, I want to ask one question. आमचे भाशेन उलय बाबा आमचे भाशेन उलय सगळे लोक हांगा आमचे भाशेन उलयता सांग बाबा कोंकणी Yeah,
you have said that inside of us is the Holy Spirit, right? Oi Baba, oi. We have the Holy Spirit inside us, and sometimes Edward, Konkani we have to do the word, and the word has to manifest in one person. अरे बाबा कोंकणी कहू ना. आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा. वय ओके. वय आमचे भितर पवित्र आत्मा आसा वय. सो आता तुवें सांगला की word, we have to do the word. Okay. And the word should manifest. So if we have the Holy Spirit inside of us, do the Holy Spirit सगळे दिसाचो प्रॉब्लेम पावतलो आमच्या भितर हा तो, वो आमकां एनॉयंटिंग जाय पडटले होली स्पिरिटाचे. एक पाटी पवित्र आत्मा आमचे भितर येता बा म्हज्या, पवित्र आत्मा केन्नाच सोडिना. तो येना वचना. जेजून कितें सांगला, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना. हांव सासणाच्या सासणान तुमच्या भितर हा, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच एकसुरो सोडचो ना. पण केन्ना पवित्र आत्मा येता आमचे भितर, जेन्ना आमी जेजूचे बावाट धरता, आमी जेजूच्या रोगता वरवीं आमी एक नवी रोचना जाल्या, आमचो आत्मा जेजू सारको जाला, तेन्नाच की देव आमचे भितर आपला पवित्र आत्मा ओतयता. जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर ओतयता, पवित्र आत्मा आमचो गुरुजी जाता, तो आमचो टीचर जाता, तो आमकां उतराची सोजमणी दिता. आनी जेन्ना उतराची सोजमणी मेळटा आनी ते उतर आमी सोजमणी घेवन कोत्ता, तेन्नाच की आमचे भितर ते मॅनिफेस्टेशन जाता, सगळे देवाचें बरेपण फावो जाता. ओके ओके. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. म्हणटच आमकां एनॉयंटिंगची गरज ना, आमकां फकत पयलो पवित्र आत्मा मेळपाची गरज. पवित्र आत्मा केन्ना मेळटलो, जेन्ना आमी नवी रोचना जातले. नवी रोचना केन्ना जातले, जेन्ना आमी जेजूचे बावाट धरतले, ताणें खुर्सार कितें केलें आमचे पासून, ताणें आपले रगत वारयलें. जेन्ना ती सोजमणी मेळली आनी आमी तोंड उठे करून म्हणलें की जेजू तूं म्हजो सोमी देव सरवंडार म्हणून, तेन्ना म्हजो आत्मा जेजूचो आत्मा एक जाता. तेजे उपरांत बातीस मेळटा म्हाका पवित्र आत्म्याचो. बातिस्मा वरवीं पवित्र आत्मा म्हजे भितर येता. हांव आतां नितोड हा, म्हजी सगळीं पातकां बक्षिल्ल्यान जेजून आपल्या रोगता वरवीं आतां पवित्र आत्मा म्हजे भितर येता, म्हाका केन्नाच सोडिना. तो म्हाका आतां ही बूक आनी ताण देवाच्या उतराची दिता. हांव आतां धर्म करपाचें सोडटा. आतां फकत म्हाका म्हजी चोत्राय देवाच्या उतराचेर वेता. देवाचे उतर म्हाका सजमणी मेळटा. देवाचे उतर हांव पाळटां, कित्याक सजमणी मेळल्या म्हणून. आनी सजमणी घेवन जेन्ना हांव तें उतर पाळटां, आतां म्हाका सगळें देवाचें जें जेजून घडलां खुर्सार, तें म्हाका फावो जाता. आनी सदां हांव एक सुपर नॅचरल लायफ, एक जैतिवंत जिवीत, एक बावार्थीचें जिवीत हांव जिवन पावता. प्रेज गॉड. सगळ्यांक सजमणी मेळली भाव भयणीनो, सगळ्यांक सजमणी मेळली. आमी ही सगळी सजमणी हांवें शिकोवन दिल्ली पयलीं, पूण हो भाव आमचो एडवर्ड आयज आयला म्हणून हांवें ताका 2 मिनटांनी सजमणी दिली. पूण तुमी सगळीं जाणन की ज्या दिसा आमी स्वत मानलो जेजू, जें ताणें खुर्सार केलें, आनी हांवें तोंड उठे करून रोमकारांक 10 विसवर वोट 9 आनी 10 म्हणटा, जेन्ना हांव ते बावट करता की तो म्हजे पासून मेलो, ताणें आपलें रोगत वारयलें, त्या रोगता वरवीं हांवें म्हजी सगळीं म्हजी पातकां, कालची, आयची, फाल्यांची सगळीं पातकां ताणें नितळ केली. तेन्ना म्हजो आत्मा जेजू सारको जालो. आतां देव म्हाका आपलो पवित्र आत्मा दिता, आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी आतां म्हाज्यान देवाच्या उतराची सजमणी, कित्याक तो म्हजो गुरुजी. वय प्रिचरान म्हाका सांगूंक जाता, पाद्रीन सांगूंक जाता, बीस साहेबान सांगूंक जाता, पूण पवित्र आत्मा म्हाका सजमणी दिना जाल्यार ते म्हाका फकत म्हज्या तकलेर अहें वेतलें, भायर सुट्टलें, अहें वेतलें, भायर सुट्टलें. पूण पवित्र आत्मा जो म्हाका सजमणी दिता, ते म्हज्या काळजान निगून रावता. ती सजमणी घेवन हांव आतां तें उतर पाळटां, देवाचें उतर आयकता, कित्याक पवित्र आत्मा म्हाका भितरल्यान ताण म्हजे कडेन उलयता. आनी जेन्ना हांव ते उतरा प्रमाणे जें उतर म्हाका पवित्र आत्मा सांगता, जें भितर घाला तें म्हाका सांगता आनी हांव कोत्तां, तेन्नाच की म्हाका एक जैतिवंत जिवीत जिवंक म्हाका मेळटा पवित्र आत्म्याच्या. आमेन. Amen. Praise Jesus. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bye. Thank you, Pachwa. Jesus.
आर्गां मोहिमा आनी दिनवास बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यान जेजू हांव आर्गां दिता आजच्या दिसा पासत आमकां सांबाळल्या राखल्या पासत आर्गां दिता ह्या वेळा पासत हांगा हाजीर आसलेल्या आमच्या भाव भयणां पासत आमचे भयणी जॉनीन आमकां बरें मागणें करून दाखय म्हणून म्हणलें आनी जेजूचे उतर वाट सोत आनी जिवीत म्हूण सांगलें आनी आजचे मिटिंगेन जायत्यो टेस्टमनी मेळ्ळ्या पासत जेजू तुका आर्गां आनी दिनवास आमचे भयणीन बरें गेल्ल्या बुधवाराचे रिकेट केल्ल्या पासत आर्गां आनी दिनवास दिता जेजू जेजू तुका आर्गां दिनवास दिता आमच्या भावा विन्सेंटा पासत ताणें आमकां बरी पुस्तकांतली उतराची समजोणी बरे भाशेन दिल्ल्या पासत आमी आयकल्ल्या त्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां जेजून आपलो आदार दिले पवित्र आत्मो दिल्यार पुरो म्हूण मागता आनी ह्या उतराचेर सदांच आमकां विश्वास दवरूंक मागता आनी आर्गां दिता आर्गां महिमा दिनवास बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्यान Amen. 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 Praise